दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम. मोगाच्यानो परत एक पावटी संडे स्पेशल कार्यक्रमाक तुमकां काळजागुंडा येतावन हांव मोगाचो येवकार आशेतां. वय आमी मार्च म्हयन्यांत आसा. मार्च म्हयनो एक विशेष म्हयनो. आमच्या धार्मीक रितीन आमी सांगते जाल्यार सांजूज एक समर्पिल्लो तो म्हयनो जावन आसा. पूण सांसारीक रितीन आमी सांगते जाल्यार जागतीक वलयाचेर मार्च म्हयनो स्त्रियांचो म्हयनो म्हूण सांगच्यात कांय सुद्भाव ना. वय स्त्री जावन आसा देवान रचली एक विंचणार रचना आनी ह्या म्हयन्यांत आमी देवाच्या विशेष रचनेची एक वाखणी करची, एक परबी पाठोवची आनी उपकार आठोवचे हे एक वर्ते कार्यक्रम हर एका विश्वाच्या या संवसाराच्या मुल्यार ते चलोवन आसा ते आमी माध्यमा मुखांतर पळोवन आसा. पूण दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाद्वारे सगळ्या वर्सांक हर एका म्हयन्यांत म्हणले बरी आमी विशेष साधन केल्ल्या स्त्रियांक आमच्या चॅनलाद्वारे तांकां आनी तांचे साधन तांची वळख साधनाची झळक तुमचे मुखार आमी प्रगट करून आसा. आनी ह्या आमच्या मिसावाक तुमी वत्तो सांगात दिला, पाठिंबो दिला आनी आमची पाठता पडल्या. देव बरें करूं. मोगाच्यानो आज एक विशेष एपिसोड. मार्च म्हयन्यांत स्त्रियांच्या विशेष एपिसोडाक एक विशेष सैरीण आमचे संगी हांगासर हाजीर आसात. ती जावन आसा आमच्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाची धर्मभयण मानादीक भयण आन्ना मरिया BS म्हणजे एक बेतनी सिस्टर. आन्ना मरिया BS ह्या धर्मभयणीक हांव सबार तेंपातावन वळखता आनी हांव राखोनच आसलो. एक जोगतो वेळ आमकां आयतो करून दी देवा आनी तिची एक वर्ती सामर्थ्य आनी तिणें दिवची ती सेवा आमी आमच्या चॅनलाद्वारे आमच्या वीक्षकां उजेर दवरूंक आमकां एक फावो कर म्हणून हांव केदाळ चिंतून आसलो. पूण ह्या वर्सा ह्या पोटी सोम्यान आमकां एक अवकाश करून दिलो आनी आमच्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाची मानादीक भयण आन्ना मरिया आज दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत आमचे संगी उपस्थित आसा. तर सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नवे आमी तिका एक मोगाचो येवकार आशेव्या. सिस्टर, ह्या भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक तुमी पयले फावटी आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह स्टुडियोक येवन पावल्यात. तुमकां आमी मोगाचो येवकार आशेता. थँक्यू सिस्टर. मस्त खुशी जाली कित्याक हांव सबार तेंपावन राखून आसलो तुमचे संगी एक भासाभास करूंक जाय आनी तुमचे एक इंटरव्यू काडून घेवंक जाय आनी तुमी दिवची ती सेवा आमच्या वीक्षकाच्या समोर एक वर्त्या दरबारान ती सादर करूंक जाय म्हूण हांव चिंतून आसलो आनी आज सोम्यान तो एक अवकाश आमकां दिलो. आतां पयल्या सुवातेर येदोळच हांवें सांगलें तुमचे एक मोठवी परिचय दिवची म्हाका एक वर्त्या गरजेची ती जावन आसा. मानादीक भयण आन्ना मरिया BS एक बेतनी धर्मभयण जावन समर्पित जिणी जीवन आसा. हाचे संगीत कश्टांक वळख जाल्ल्या स्त्रियां खातीर, भुरग्यां खातीर आनी समाजींतल्या विविध वर्गाच्या गरजेवंतां खातीर ती वर्ती सेवा भेटोवन आसा. प्रस्तुत मंगळुरांतल्या सुरालपाडींत शुभदा संस्थेद्वारे एक विशिश्ट सेवे वावर समाजेक भेटोवन आसा. विविध आयामाद्वारे जागृती उठोवचे खेरीत मिसावची करून आसा आनी हाचो परिणाम जावन निराशेन बुडलेल्या लोकांच्या जिवितांत संतोषाचो उजवाड फांकोवंक कारण जाल्या. सिस्टर, एक धाकटी परिचय आमच्या वीक्षकां मुखार हांवें दवरली. आड मुट्टा सोंपिल्ला तशेंच तुमी आपणातलें क्षेत्र ना जाल्यार तुमच्या ह्या पब्लीक क्षेत्रा विशयांत ह्या सामाजीक क्षेत्रा विशयांत चडीत माहिती दिवच्या पयलें एक विशय म्हाका तुमचे लागीं विचारूंक आसा. तें जावन आसा हर एक व्यक्तीक जर तर समाजींत कांय तरी एक बरें करूंक अवकाश मेळटा जाल्यार हाचें मूळ कारण जावन आसा ताचें कुटाव. आनी ह्या घडये हांव तुमचे तावन आयकूंक आशेता, सर्व आमचे वीक्षकी आयकूंक आशेतात तुमच्या कुटुंबा विशयांत, तुमच्या भुरग्यापणा विशयांत, तुमच्या कुटुंबांत कितले जाण आसात, खंय तुमी शिकल्यात, खंय इगर्जे गेल्यात, एक मोठवी माहिती आमच्या वीक्षकांक. हांव कारकोळ टावनांत जल्मल्ली पूण आमचो बोब्बळा वाडो म्हणून तो टावनांत एंडाक असो अकेरेक म्हणटात ते ताज्या उपरांत विलेज म्हळ्यार तसलें वातावरण. आमकां मस्त जागो आसलो म्हळ्यार आमी 3 कुटुंबां सांगाता जेवन आसलें. म्हजी मम्मी आनी मम्मीचे 2 जाण भाव आनी तांचे भुरगीं म्हळ्यार एक सुमार एक 40 वयर आमी ह्या कुटुंबांत आसल्या. 40 जाणांचे अविभक्त कुटुंब तुमचें. वय येस सिस्टर सांगा.
हे आमकां एक इस्काला पर्यंत म्हणून सांगेत म्हळ्यार आमी भुरगीं सुमार जाणां आसल्या कजिन्स सांगाता मावशी भयणी तशें आनी कितें आमी एन्जॉय केला म्हळ्यार आमी गाद्यांत काम करतलें चवथे क्लासींत रावन आमी गाद्याक देंवोंकूच आसलें म्हळ्यार आमचें इस्कल आमकां फस्ट जागो न्ही पयलें आमचें काम घरांत तें जाल्ल्या उपरांत मागीर इस्कल म्हळ्यार आमचे आवय बापायक 5वी 10वी क्लास सर शिकिल्लीं व्हडलीं शिकिल्लीं न्ही काजिन्सांनी तशें आमकां शिकपाक म्हणून सड्ड आमकां वत्ताड कोणें घालूं ना पूण आमकां चलोन येवंकूच एक 6 महिला चलोवंक घाल्ले इस्कालाक त्या आमच्या घरांत आनी आमच्या त्या घराण्याक नाट्याल म्हणून नांव नाट्याल म्हळ्यार नाट्टी दाळ जावंकी पुरो म्हळ्यार आमी मस्त जाणां गाद्यांत काम करता त्या देखून मस्त एक घराण्यांत नट्टीचें काम करता म्हणून तशें जावंकी पुरो तें नांव पडिल्लें पूण आमी आतां गिमे दिसान चड वावर नासलो आमच्या गाद्यान म्हळ्यार सुग्गी कोळके मागीर हें घालचें दानींग घालचें सुमार एक एप्रील आमी सर गाद्यान काम आसतलें पूण मे आमी फ्री आसतलें ते दाडा गादे कोसून रेडी दवरतात जुनाक ते दाडा आमकां गादे आमच्या आंगणांत खोखो खेळटले आमी भुरगे सुमार एक 20-22 जाणां भुरगीं आनी आमचे काजिन्स आमकां खेळयतले तशें तो एक मागीर गाद्यांत कण्ण मुच्चाले आमी खंय वचून लिपोवन रावचें म्हळ्यार व्हडली सुवात न्ही खंय लिपोवन बस थोड्या फावटी आमी काळोख जाल्ल्या उपरांत ती लिपोवन बसल्या कडेन घरा पाटे आयिल्ले आसा तशें आनी न्हंयत वचून नातले म्हळ्यार मस्त दग न्ही ते जाल्यार त्या गिमे दिसांत आमी न्हंयतच आसतले चडा वता नातल्यार आमचें माडयेचें तोट आसलें ताचे वयर हें काल्यां एक 4 माडी आनी बांदून वयर बांदून आट्टा म्हणटात न्ही आट्टाचे वयर बसून दनपरां थंय न्हिदतले आमी जेवन वचून मागीर तांचो असले तुमच्या भुरगेपणाचे जिवीत तुम्ही उक्ताडयतना सिस्टर म्हाकाय म्हज्या भुरगेपणाचो उडास आयलो आनी एक व्हडले वातावरणांतले भुरगेपणाचे जिवीत तें एक वर्त्या संतोषाचे दादूसकायाचे आतांच्या भुरग्यांक तें बाग ना म्हण सांगयात जाल्यार व्हडना आतां तुमी तुमच्या भुरगेपणाच्या जिविता विशयांत सांगलें तुमच्या घरांत तुमच्या मम्मी डॅडी विशयांत आवय बापाय विशयांत आनी मागण्याच्या वातावरणा विशयांत 1-2 उतरां आमचे मागणे म्हळ्यार आमी एक सुमार 40 जाणांनी मागतना तुमी समजवेत आनी हांवें सांगचें जाल्यार सगळ्यांचो ताळो व्हडलो ताळो आमच्या घरांत त्या देखून एक 2-3 किलोमिटर पयस आमचे मागणे रातीचे आयकतले 8 वरार थंय पयस जावन सांगतले नाट्याचे मागणे सुरू जाले म्हणून तसले ते आनी ह्या टायमार खरेंच म्हाज्या टायमार आमी कंतिगो आसात न्ही कंतिगो मोळ्यांत ते पुरो कंतिगो आमी जोर ताळ्यान म्हणटले म्हळ्यार ते जाल्यार आमकां लो ताळ्यान म्हणल्यार म्हणून गुर्तू नासलें घरा आमचे ताळे सगळ्यांचे व्हड आसले तशें आमी ते म्हणटले म्हळ्यार ते एक आमच्या कुटुंबांत एक देवासपण तशें आसलें आनी एक आमचे मागणे एक सुमार 1 घंट्याचे म्हण सांगेत तेर्स मागीर ताच्या सांगात कंतिगो आनी त्या सायबिणीचे ह्या सायबिणीचे बरो 9 पुरो म्हणटाना एक 8 वरां 9 वरां आमी सर आमच्या आमोरी घरा चलतले पुरो भुरग्यांनी येवन बसोंकूच आसली सो तशें घरा एक मागणें म्हूण सांगल्यार भावार्थाचें पाळणें म्हूण सांगच्यान कांय सूज भावना आतां तुमच्या घरच्या वातावरणा विशयांत सांगलें आवय बापाय विशयांत सांगलें भाव भयणी विशयांत सांगलें आनी तुमच्या भुरगेपणा विशयांत सांगलें तर तुमचे मुळावे शिकप तुमी खंयसर मुंदरिल्लें हांवें क्रेस्किंग इस्कल आसा टावनांत तेंता म्हळ्यार 100 किलोमिटर पयस टावन आमी येतले 7वे मिसर थंय केलें हांवें आनी 8वी 9वी 10वी कोंकण्यांच्या इस्कलान भुवनेंद्र हायस्कुलान मागीर PUC SVT श्री वेंकटरमण टेंपल तांचे कोंकण्याचें थंय 2 वर्सां हांव कॉमर्स काडून गेलें थंय केलें 7वेंत एक मेट म्हूण सांगेत म्हाका कित्याक हांव रिलिजियस जालें म्हूण तें मूळ कोण ना गुर्तना DSS म्हणटार क्रिस्तांव शिक्षणाचे एग्जामां न्ही आसात ते दाळ त्या परिक्षेंत म्हाका DSS म्हणटार पयले रँक मेळिल्लें म्हणजे फिरगजिता तशें मस्तू पात्रांवांचे आनी म्हाका म्हळ्यार प्रोग्रामां करन मस्तू ताणें ह्यो संभ्रम केला म्हळ्यार म्हाका तें मेळिल्लें एक ते दाळा आतांच्या परी न्ही ते मस्त जाणां भुरग्यांक मेळना ते हांगासर म्हळ्यार मस्त भुरगीं ते दाळा ते आमच्या वाराड्यान हांव कॅम्पाक गेल्या वेळार 1000 वयर भुरगीं आहलीं आत्तूर घरचे ते हातूंत म्हाका मेळिल्लें म्हणटना एक आनी थंय जावन म्हाका आमची माई पत्र तें ताणें फ्री धाडून सुरू केलें मागीर सुमार बूक मागीर कोणें पुरो मेळिल्लें आनी पुरो म्हाका संताच्या जिणे विशयान बूक मेळ्ळी हांवें तेरेजा ऑफ अबिल्ला तिचें जिवन ते दाळांत हांव वाचलें तशें हांव इल्लें रिलिजियस जावंक बदलोवंक एक अवकाश मेळ्ळो त्या उपरांत हांव इल्लें सुरू केलें आमी 9वेंत आसतना
भयणी कडेन म्हणलें म्हाका एक रिलिजियस जाय बी म्हणून बघता म्हणून सांगलें. पूण मागीर धाव्याक येताना म्हाका रिलिजियस पळयतना म्हाका तें लायफ नांगी तशें म्हणल्यार बरें जालें नाका म्हणून जालें. मागीर हांवें परत्यान चिंतलें पाद्रा बेतपटी कॅम्पाक म्हाका खंय धाडटलो म्हणल्यार ताका वता आसा. म्हाका रँक मेळिल्ल्या उपरांत म्हाका मस्त अवकाश दिले पाद्राबान. जस्ट अशे बसाचे पयशे दिवन कारकोळतावन हांव 5 वयस्काराक कोडयाळ आयिल्लीं आसा एकलींत. तेदळ हांव 8वेंत आसलें तशें मस्तू कडेन म्हाका जस्ट पयशे दिवन त्या एड्रेस दिवन कॅम्पाक धाडचे बरें. इवन हांव अशोक नगर आयिल्लें कॅम्पाक मस्तू कडेन गेलें आनी मस्तू सिस्टरांची तेदळ वळख जाली आनी मस्तू जाणांक हांव एड्रेस दिवन सुटकेलें. तशें एक 10-25 सिस्टरांनी म्हाका तूं आमकां ये म्हणून सुटकेलें. तशें म्हळ्यार एका मनशाच्या घडीत एका जिवितांत एक घडीत एक बदलावणेक या यू टर्न म्हणून आमी सांगता. तुमकां रँक मेळ्ळें आनी ताच्या उपरांत तुमकां सोम्याचो ताळो आयकलो. सो तुमी एक डिसायड केलें एक धर्म बायट जाय जे एक समर्पीत जिवीत तुमी वेंचून काडलें. वैशिश्ट बारी खुशी जाली. पूण आतां समर्पीत जिवीत वेंचून काडलें तुमी, पूण आतां आमी पळयता मस्त कॉंग्रिगेशन आसात, मस्त कॉंग्रिगेशन आसात, जाय पुरते कॉंग्रिगेशन आसात. आनी मे म्हयनो स्टार्ट जालो म्हळ्यार वोकेशन प्रमोटर्स पुरो येवन आमच्याक जॉइन जाय आमच्याक जॉइन जाय म्हणटात. पूण म्हाका तुमी सांगा कशें एक बेतनी सिस्टरच जावंक तुमी मन केलें? हांव क्रायस्ट किंगांत आसतना बेतनी सिस्टरांत ते शिकोवन आसली. ते इगर्जेस्कल पूण कॉवेंट सिस्टरांचें आनी ती आसली. पूण तांचे तावन मस्त म्हाका प्रेरान मेळ्ळें म्हणून म्हाका सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका साम तेरेजा ऑफ अविला तेचे बूक आनी वाचल्या वेळार थंयसर जेजून आनी हांवें एग्जामचे युनियन म्हळ्यार म्हाका त्या दाळा तितलें समजावना जाल्यार म्हज्या जिणेचो उद्देश जे हांवें क्रिस्तांत एग्जाम जियोवचे तितलें म्हाका मतीक चल्लें. मागीर हांवें चिंतलें म्हाका एक ते भितरलें माद्र आसा ते म्हणून सड्ड म्हाका कळोना. पूण त्या मेळीक वशेत गे तशें म्हणून मांय कडेन उलयलें हांव. ती म्हणलें ते भायर येवंक सोडना तुका ते वेचें नाका म्हणून लागली. ताच्या उपरांत सड्ड हांवें आलोचन करून सिस्टरांक पळोवन बेत्तानी पुरो हांवें चिंतलें सिस्टरांत. पूण एक दीस हांवें सिस्टरांक सांगून हांव सिस्टर जाता म्हणून 10वी जाल्ल्यानंत सांगलें हांवें रिजल्ट आयिल्ल्यानंत पास म्हणून. तेदळ म्हाका कितले फर्स्ट क्लास मेळिल्लें. तेदळ फर्स्ट क्लास मेळचें ग्रेट. तशें सिस्टरां कडेन सांगलें हांव जॉइन तांकां तें 2 दीस सांगनातलें आतां येवन सांगता म्हणून. मागीर तिणें हांगा आपोवन हाडलें बेंदूर म्हाका. बेंदूर व्हरून फॉर्म काडून गेलीं घरा. येताना म्हजो व्हडलो भाव भायर आसलो त्या दाळा ब्यारीन आसलो. सेकेंड भाव गांवांत आसलो इलेक्ट्रिशनाचें काम करनासलो. ताणें म्हणलें तूं PUC जायनासतना वचनाका फॉर्म आतां पाटी व्हरून दी म्हणलें. मागीर कॉन्वेंटाक पाटी येवन दिली हांव 10वे जावन सोडूना. मागीर म्हाका कोत्ता आसलें व्हडलो भाव म्हजो गंडी सोडिना म्हणून म्हाका ताका सांगूंकूच ना. मागीर PUC मुंद आशिल्लें. पूण PUC जाताना म्हाका फर्स्ट PUC म्हाका शिकोवंक जावना म्हळ्यार ती तितली व्हडली म्हजें तें आसली. म्हाका सिस्टर जाय जेत आतां सोडनात म्हणून तें एक घर्शन म्हजें तें आसलें. त्या देखून हांवें सेकेंड PUC येताना मागोवन हांव शिकोवंक शिकतलें. म्हजो बूक पयलें बूक तो करच्या पयलें मोरयेची एक्सरसायज जोडून मागीर हांव म्हजो बूक शिकोवंक केलो. तशें हांव सेकेंड हायेस्ट मेळ्ळें म्हाका कॉमर्सांत इस्कार आमच्या कॉलेजींत. मागीर हांवें भावाक बरोवना हांव येता म्हणून घरा मांयचे ओप्पिगे मेळ्ळी आनी मांय सांगात आयली आनी जॉइन जाली. सो तशें तुमी एक बेतनी सिस्टर जावन तुमी जॉइन जाल्यात आनी थिरासाण्यान येदोळ पर्यंत त्याचो मेळांत सोम्याच्या कृपेन तुमी थंयसर समर्पीत जिवीत जिवन आसात. सिस्टर आतां कितलीं वर्सां जालीं आनी ह्या तुमच्या समर्पीत जिणे विशयांत तुमचो एक संदेश आमच्या विक्षकांक? हांव 1991 इस्व्यांत जुलय 5 तारखेर जॉइन जाली. आतां कितलीं जाता 33 वर्सां आसता. ग्रेट सिस्टर. आतां म्हळ्यार 30 वर्सां ती आमच्या बायबलांत ती 30 वर्सां सोम्याच्या जिविताची वर्सां म्हणून आमी सांगयात जाल्यार तुमकां आतां 30 वर्सां जावन तुमी एक समर्पीत जिणी जिवन आसात. तुमी एका कम्युनिटीत जिवन आसात. बेतनी सिस्टर जावन तुमी बेतनी मेळान जिवन आसात. आनी सिस्टरांचें जिवीत म्हळ्यार एक सिस्टमॅटीक जिवीत. तातूंत मागणें रजार थोडी कितें करतात सेवेक आनी पुराव येतात, थोडी टिचरां जातात. पूण तुमी वेचून काडलें शेत मात्र भारी विशेश शेत. तें जावन आसा समाज सेवेचें तें शेत. कितें प्रेरण जालें सिस्टर तुमकां एक सोशल वर्कर जावन सीदा निर्भय जावन येवन तुमी कांयच बेबिरांतनातले बरें तुमी काम करनासात. हाचे फाटलें गूट कितें कशें प्रेरण तुमकां मेळ्ळें? हांव फर्स्ट इयर जुनियर आसतना म्हळ्यार शाश्वत आंगवणींनी आमी पयल्यो आंगवण्यो करतना ताच्या पयल्या वर्सा म्हजें जस्ट PUC जाल्लें मात त्या जाळा आनी हांव सिस्टर जाल्ली. त्या वर्सा म्हाका
हांगा सेक्रेड आर्ट इंग्लीश मिडियम इस्कलां सेकंड स्टँडर्डाक 75 भुरगीं आहलीं क्लासीन शिकोवंक घालें म्हाका ट्रेनींग नासतना पूण हांवें तें क्लासिकली मॅनेज केलें तें सगळें वर्स ताच्या उपरांत सिस्टर म्हणूंक लागली तूं B.Ed करूंक आसा BA कर म्हणूंक लागली ते रोशनीले धाडचें म्हणून प्लॅन करनासली ती म्हजी प्रांती वडील सिस्टर क्रिस्टल पूण सिस्टर ज्योती आमची मा वडील न्हय तिका म्हज्या वयर दोळो आसलो हांवें एक समाज सेवाकी जायचें म्हूण तें म्हाका गुर्तनासलें हांवें वचून तें एडमिशनांनी पुरा करना त्याच दीस पाटी गोव्यांताक येतना आमच्या प्रोविन्शियलायटाक जनरल येयल्ली ती वाटेर मेळ्ळी हांवें म्हणलें एडमिशनान जालें BA कर न्हय म्हाका तुवें BSW करूं विचारलें म्हणून लागलें आतां जालें आतां कांय करूंक जायना सिस्टर म्हणलें तिका ती बेजाराय आसली पूण हांव BA करतनांत BSW तें सायड बाय सायड आसलीं 3 भुरगीं आसलीं तांचें तें स्ट्रीट प्ले आनी कांय ट्रेनींग स्पेशल ट्रेनींग सोशल वर्काचें कांय आसतना जाल्यार हांव ह्या क्लासीन हांव विसरना थंय वचून आसलें म्हळ्यार म्हजें इंट्रस्ट हांवें सोडूना कितें म्हाका म्हळ्यार एक समाज विशयांत एक सर्तीक जाणा जायचें म्हळ्यार म्हजे सब्जेक्टी तशें आसताले एक सोशियोलॉजी तातूंत तुका बेजीक थियरीज ऑफ सोशलचे तें पुरो मेळटा मागीर एक सब्जेक्ट म्हजो सायकॉलॉजी जावन आसलो तें जाल्यार तुका कळटालें लोकांच्या विशयांत जाणा जावचें आनी एक सब्जेक्ट जावन आसलो इंग्लीश लिटरेचर तोय म्हाका मस्त पसंद असो सब्जेक्ट म्हळ्यार तुका एक वायड चिंताप करूंक आनी पोयट कशें बरयतात एस्थेटीक सेन्स म्हणटाले आमी त्या विशयांत ते एक म्हाका म्हळ्यार थोडे वर्ड्सवर्थाचे पोयम्स आनी पळयतना आनी ते कांय मस्त ते वायड चिंतात आनी हाच्या विशयान वय परिसरा विशयांत आनी ते म्हाका एक थोडे फावटी मस्त आसक्त आसले तांदूळ तशें 3 सब्जेक्ट म्हाका मोगाचे जाल्ले ते देखून समाज सेवा विशयांत सोशियोलॉजीन म्हाका सादारण एक सोसायटी म्हळ्यार कितें कास्ट सिस्टम ते पुरो थियरीज ऑफ ऑल तशें मागीर सायकॉलॉजीन मनशा विशयांत शिकचें न्हय आनी तांचें इंटेलिजन्स पळोवंक ते पुरो आमकां हें केलें प्रॅक्टिकल्सांनी आसलें तेय म्हाका इंट्रस्ट मागीर एबनॉर्मल सायकॉलॉजी 3rd इयरांत आसलें विविध पिडा पळयोवची मानसीक पिडा ताच्या विशयांत ती शिकोवंक अवकाश म्हणून तें एक फावंडेशन आसल्या वरवीं म्हाका एक समाज सेवा हांव पयस आसोना म्हणून बगूना पूण मागीर ताच्या उपरांत म्हाका एक कोर्स मेळ्ळें फायनल वर्स म्हळ्यार आमकां आमी करच्या पयलें तांकां ट्रेनींग आसा आमी ताका टर्शनशीप म्हणटा ताच्या पयलीं एक वर्स आसलें तांणी म्हळें तूं 5th इयर जुनियर तूं बिदर वचूं म्हणून म्हाका थंय धाडलें थंय हांव सुमार हाडलें न्ही गेलीं म्हळ्यार आमी सांजेचे एक 4 वरांक हाडले गेल्यार रातीचे एक येतना थोडे फावटी 12 वरां जाल्लीं आसा ते हाडले वचून धाकट्या भुरग्यांक लॅक्शन सॉंग शिकोवचें तांकां दोतोर शिकोवची तांचे मागीर युवाजाण मेळटलीं आमकां प्रत्येक जाण हांव चेडवांक हँडल करतलें तांकां एक 10-12 वर्सांनी काजर जातलें काजर म्हळ्यार कालें म्हणून गुर्तुना मस्त टेन्शनार आसलें तें हांवें पळोवन हांवें कालें केलें हांवें गेल्ले 4 हाडले न्ही म्हाका हप्त्याक 4 हाडले आसले तर ते हांवें कंटिन्यू करूं त्या हाडले न्ही हांवें युवा तेंचे ग्रूप करून सुरू केलें टीनेज ग्रूप म्हणल्यार बरें आनी तांकां हांवें सेक्स एज्युकेशनूय दिलें म्हळ्यार कालें कितें कुटुंब जिवीत म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तांकां कांयच गुर्तुना ताच्या विशयान तो एक ग्रूप म्हाका क्लोज जालो तशें आमी पिकनिकाक गेले आनी तांचे सांगात म्हळ्यार तांकां भायर व्हरची बैलो संवसार दाखोवचें हांवें स्टार्ट केलें तशें तें जावन म्हाका प्रेरण म्हणलें म्हूण सांगया एक समाज सेवा हांवें करीत म्हणून थंय हांवें एक्टीव युवा जाणांची कॉर्डिनेटर जावन आहलें हांव आमच्या सेंटराची यूथ कॉर्डिनेटर तशें युवा जाणां सांगात हांव बसयली आनी तांचे प्रोग्राम म्हणटना सो तशें तुमचें थियरी आनी प्रॅक्टिकल पळयल्यार थियरी एक जालें प्रॅक्टिकल तुमचे सोशल सर्विसाचे प्रॅक्टिकल जालें हे दोनी कंबायन जातना तें एक कोर घट्ट जावन तुमी सामाजीक देवल्यात आनी प्रस्तुत सिस्टर तुमी आतां सुरलपाडीन ताच्या शुभदा संस्थ्यांत मोठो वावर दिवन आसात त्या विशयांत तुमी थंयसर सेक्रेटरी जावन काम करतात हांव ट्रस्टाची जीवन शुभदा सोसायटीची सेक्रेटरी ओके सो आतां शुभदा संस्था विशयांत कित्याक म्हळ्यार चडावत जाणां गोत्ता असल्यार चड गोत्त आसा देखून आमच्या विक्षकांक प्रस्तुत सुरलपाडींत शुभदा संस्थ्यांत कितें जावन आसा ह्या विशयांत एक माहिती आमच्या विक्षका संगी वांटून घेया ओके शुभदा संस्थो 1978 इस्व्यांत लायकांनी सुरू केल्लो सेलिना रान्ना जावंक पुरो मागीर ऑलिंडा पिरेरा हाची रोशनीलाची फावंडर ती दोगा तेगा जाणां ताचे कले ट्रस्टी मेंबर्स तांचे तावन 1998 इस्व्यांत आमकां तो हस्तांतर केलो कॉंग्रिगेशना म्हळ्यार पयल्यान तावन आमचें कॉंग्रिगेशन आमचो संस्थो तांचे सांगाता
स्वभाव कॉर्डिनेट करनासलो मागीर आमकां तें दिलें. आतां तो जावन आसा आमकां शॉर्ट स्टे होम फॉर विमेन स्त्रियांचो तात्कालीक निवास तें आसा. थोडे फावटी हांगा बाजपे स्टेशनांत हांव न्हू मूडबिद्रे पुलीस स्टेशनांत हांव न्हू स्त्रियांचे थोडे कंप्लेंट्स आसात केसीस येतात तांकां स्त्रियांक स्टेशनान दवरूंक तांकां हक्क ना. त्या वेळार तांकां शॉर्ट एक दवरूंक जाय जाल्यार आमच्या हांगान दवरून मागीर ते केस इत्यार्थी मागीर फाटीं ते व्हरतले. थोडे फावटी असो केसीस आसात इल्लेशे मानसीक पिडेशे आसतात घरांनी तांकां तांचे दादलेक नाका म्हूण जाता घराच्यान कितें वचचें म्हूण जाता त्या वेळार आमचें तें हाडिल्लें आसा मस्तना. मागीर थोडे फावटी अकस्मात एक वांगडी वाड जावन स्त्रियांनी पळय एक गर्भेस्त जाल्ली स्त्री ताका खंय वचचें म्हणून कळना त्या देखून आमच्या लागीं आयिल्लें आसा. परून म्हाका एक केस मेळिल्ली मागीर तेज्या बाळंतेर जावन भुरग्याक एडॉप्शनाक घालून आमी फाटीं धाडलें. तसले केस आसा ते म्हळ्यार म्हाका तें फस्ट एक्सपिरियन्स. त्या एक 3 म्हयन्यांनी सांबाळीचे त्या स्त्रियेक मागीर व्हरून कांकनाडी व्हरून एडमीट करून त्या भुरग्याक फाटीं हाडून तशें ते गांवां अनुभव. मागीर नाना रितीचे केस अशें म्हणटा थोडे फावटी घोव बायलांचे झगडे घरांनी मागीर घोवान म्हाका बायल इत्त नाका म्हणचे तसली मस्तुदे देस्पर जाल्ली स्त्रियो थंयसर येतात तांचे लागीं आमी समालोचन करून तांणी तांच्या पांयार रावचें. तांणी तिंत रांदतात हांगा आयिल्ल्या उपरांत मागीर आमचे कळ्यांचे झाडां आसा तीं पळयतात मागीर पोपळांचें इल्लें इंचचें ताका इल्लें पळोवचें मागीर नारलाचे तोट आसा तें पुरो ती मेंटेन करतात आनी घर इल्लें क्लीन करचें आनी म्हणटना तांचो टायम वता आनी तांचे सांगात आमी पळयता नाल्यार अशें न्ही तशें करयेत आनी तांचे तावनूच आमी काणयता मुखार कशें करयेत म्हळ्यार आमचे वेळ तांणी डिपेंड जावनूच. सो तशें तुमी सांगतना तुमच्या मिसांवा विशयांत एक मोठवी झळक तुमी दिली जर की आमकां पातळूंक जायना सिस्टर. थोडो तेंपा खातीर ते रावतात जाल्यार ते आसल्या थोड्या तेंपा भितर तांच्या जिवनांत वरती बदलावण जाय जे ताचे कश्ट समस्ये निवारण करूंक तुमी परिपूर्ण रितीन प्रयत्न करून आसात. सिस्टर आतां ह्या तुमच्या सुभदा संस्थे विशयान तुमी सांगले तुमी करच्या वर्त्या मिसांवा विशयान तुमी सांगले. आतां खंयच्याय रितीची एक मस्त खुशी जमचे तसले एक गडीत तुमकां बगल्यार आमच्या विक्षका संगी वांटून घेया सिस्टर. ओके आतां तुमी स्त्रियांचो ह्यो वावर म्हळें एक्चुअली हांव MSW करतना हांवें तें MSW कशें केलें म्हूण सांगता. हांव बिदर आसली बिदर म्हळ्यार पयलें एक शाश्वत आंगवण्याच्या पयलें ताच्या उपरांत 4 वर्सां हांवें सहोदया संस्थांत वावर केलो ते स्त्रियांचे महिला सबलीकरण विमेन एम्पावरमेंट. सुमार एक 40 5 हाडलें आमी कोडयाळच्या आसपासांत स्वसहाय पंगड मागीर महिला सबलीकरण ग्रुप्स आसात स्त्रियांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप. पयले आमी विमेन ग्रुप म्हणून ते केले सेल्फ हेल्प ग्रुप करून म्हळ्यार त्या ग्रुपांनी आमी विविध रितीचे तांकां एम्पावरमेंट या सबलीकरण करनासलें म्हळ्यार सोशल जावं पुरो सामाजीक रितीन आर्थीक रितीन मागीर सांस्कृतीक रितीन तांचे म्हळ्यार पुरा लेवलार ते अभिवृद्धी जायचे. आतांचे आमी स्वसहाय पंगड पळयल्यार तेंकां हालीं आर्थीक मट्टार मात तांचे अभिवृद्धी जाता पूण आमचे ते कॉन्सेप्ट तशें नासलें. आमी स्त्रियांची अभिवृद्धी म्हणटा महिला ग्रुप जे स्त्रियांच्या ग्रुपांत हांव न्हू तांणी घरांत हांवन भायर येवचें 4 वण्टींत हांव न्हू भायर येवन समाजीक कार्यक्रमांत आनी करचें बरें जाल्लें. त्या देखून आमी पयलीं आमी कितें आद्य ते करता म्हणल्यार ह्या स्त्री संघटनांत म्हूण सांगे स्त्री संघटनांत एक कार्यक्रम तांणी हाडलें ते घालचे पयशे वचून तांणी वचून कलेक्ट करचे लोकांक तांणी एक मोटो घालचो तांणी एक रेडी करचें तांणी गेस्टांक आपोवचें ते एक त्या सगळ्या त्या हाडलेच्या लोकांक ती आपोवन आसली ते एक. सेकेंड वर्सा आमी कांय करता म्हणून त्या हाडलें तांणी उरले संघटना आसात त्या संघटन म्हणून एक 5 संघटना सांगात इल्ले व्हडले मारतात खंय एक हॉलान करतात त्या हाडलें कितें आसा ते. तिसऱ्या लेवल आमचें जावन आसलें आमच्या सेंटराच्या लेवलार ते पुरो एक 60 ग्रुप्साचे सांगाता मेळटाना एक 1500 2000 लोक तशें आमी वामांजूर केल्लें. सुमार एक आमचे 5000 स्त्रियो आमी सांगात. सो तशें तुमच्या 3 लेवलाच्या त्या डेव्हलपमेंटांत तुमकां खुशी जाल्ली खंयचे विशय? खुशी तेंत हांवें आमाल एक दादल्या विशयांत काम केल्लो तो वावर तो म्हाका मस्त म्हळ्यार तृप्ती दिवंक पावला आज. तेच हांव MSW करतना दुसरें सेमिस्टर म्हजें त्या जाग्याक म्हाका नोवेन्स धाडिल्लें तो लागीं सांगा वामांजूरांत म्हाका सांगूंक नाका कित्याक म्हळ्यार लोकांक मागीर आयडेंटिफाय करचो नाका तो म्हणून. म्हजे पयलो दीस तो सेकेंड सेमिस्टर हांव जस्ट म्हजे बॅक काडून म्हज्या कोवर्कराक राखली हांव. थोडे फावटी कोवर्कर ते चेडे जाल्ल्यान थोडे फावटी सुखारी मारतात त्या देखून त्या दीस तो येवं नासलो
हांव जस्ट बॅग कोणून एक गल्लेक वचून मेट काडटा म्हणटाना एक बायल मिस येवन म्हज्या पांयांक धरलें. सिस्टर म्हाका बचाव कर म्हणून. हांव ते दळा कल्लार सारी जाल्ली कशें आयडेंटिफाय केलें तेणें गुत्तुना म्हाका. मागीर हांव भितर वता पळयतना तिजो धाकटो मोठो दादलो गॅसाच्या अंड्यार बसून आसलो. घरान पुरो वस्तू चल्ला पिल्ली आसली आनी पुरा जणालां पुटुल्लीं पुरा त्या स्थितीर आसली. म्हाका पळोवन बेन दिसलें आतां दादलो म्हाकाय मारीत जाल्यार म्हणून. पूण हांवें धैर्य काडून विचारलें. ती बायल मिस एक्चुली म्हाका पळयल्ली आनी तिच्या हातान पॉयजनाची बॉटल आसली. ती उड येयली आनी म्हाका येवन धरलें तिणें ते दाड. मागीर हांवें जेंटलें म्हाका एकल्याचें डिएडिक्शन सेंटराचें नंबर आसलें. हांवें ताका फोन केलें अशें परिस्थिती हांगा कालें करचें म्हाका गुत्तुना म्हाका एक्सपिरियन्स ना तुमी. तर आमचें सेंटर आसा न्ही डिएडिक्शन. हांव एक अर्द्या घंट्यान एक कार धाडटा आनी 4 जाणांक धरता. तूं ताका आतां न्हीद येवचे बरी करीचे काले म्हणी कर म्हणून लागलें. तो दादलो काले म्हणून लागलो भितर गेल्ल्यान सिस्टराक एक च्या कर दी म्हणून लागलो बायले कडेन. ताका म्हणलें तूं सायब गॅस हँडार बसलाय आनी सिस्टर तिणें कशें च्या करची म्हणलें. मागीर उठलो आनी सकयल बसलो आनी अंडो दिलो तिणें फिक्स केलो आनी च्या करतना हांवें म्हणलें तुज्या कडेन गुळी म्हणी आसाय न्हिदेचे वय सिस्टराचे उपाद सोसूंक जायना राती गुळी घालचे न्हिदचे आनी ताणें न्हिदचें आनी आमी न्हिदचें म्हणून लागलें. तर ते म्हाका च्या करूंक सांगला न्ही ताकाय कर आनी तांकां गुळी घालून दी म्हण. तशें जालें. मागीर अर्द्या घंट्यान घट्ट न्हीद आयली ताका. मागीर कार आयलें कारार 4 जाणांनी ताणें धरलें आनी घाललें डिएडिक्शनाक गेलें. तें तावन हांवें म्हजी काले म्हणटा तें जर्नी डिएडिक्शना सांगात सुमार आतां लागीं हांवें 80 वयर केसीस हँडल केल्यात. वय सिस्टर ह्या विशयान हांव नेक्स्ट विचारता कित्याक म्हणल्यार तुमकां मस्त खुशी त्या वेळार हांवें कशें तें हँडल केलें म्हाका तें जाता गी म्हणून ते म्हळ्यार तुमच्या सक्तेन जाल्लें तें सौम्याच्या सक्तेन यू आर ओनली द रिप्रेझेंटेटिव्ह यू आर ओनली द टूल फॉर. वय इतल्या 12 वर्सां हांव ह्या कुटुंबाक हांव फॉलोअप करूंक तशें सुमार कुटुंब आसा हें मात्र न्ही. त्या कुटाम तिगी जाणां हें काले सुइसायड करूंक मस्त प्लॅन केल्लें कुटुंब. तांकां हाडना आतां चेटक्याचें काजो जालें ताकाचो भुरगो जाला चेडको भुरगो जाला तो आतां इज्रायल घालता बायल आयला तें आसानचें चेडूं हांगाचें तांकां कोणी मेळोन म्हणल्यार त्या कंडिशन पावता न्ही. एक त्या कुटुंबांत एक क्रिस्तांव वातावरण मागणी जाल्यार हांव इन्सिस्ट करता तुमी मागण्या सांगाता म्हणा सांगाता येया. आतां ते मागण्यार आसतना कुटाम मस्त ते अभिवृद्धी जाल्लें पळयतना म्हाका एक तो संतोश. तर आतां आमी मुंदोरून वचचें जाल्यार तुमच्या ह्या मिसावांत आनी एक इम्पॉर्टंट विशय जावन आसा स्त्री सबलीकरण. वय तुमी एक स्त्री जावन आसा तर स्त्रियेचे कश्ट कितें म्हूण तुमकां गोत्त आसा. हे स्त्री सबलीकरण तुमचो अनुभव आनी तुमचे मिसांव कशें जावन आसा ह्या विशयान एक मोठवी वळख. वय हांवें तुका पयलेंच म्हणलें बिदरांत हांव हडलेक वचून आसलें. ते स्त्रियो म्हणल्यार भायर काम करचें तांणी गाद्यांतल्यान फाटीं येवचें त्या भुरग्यांक पळोवचें आनी तांकां दादल्या बराबर ते समाज संपण ना तें एक हांवें पळयलें. आनी ती कितले 12-14 वर्सांनी काजार जावन आसलें. आतां आमी मस्त ताच्या विशयान तांकां मायेत दिवन आतां 25 म्हणजे 30 वर्सांनी काजार जाता आमच्या पर्यंत. पूण त्या दाळा तशें नासलें. आनी स्त्री आनी कितले दादले सांगतात पळय तें मातसोण भायर सडाव ती येनातली ती. आतां खंयच्या मिटिंगां जाल्यार ते दादले मात स्त्रियो नात तेय आमकां पळोवंक म्हणा. त्या देखून आमी ते स्त्रियांचें संघटन करून अशें भायर हाडलें. मागीर हांव सवोदयांत हांव काम करतना 4 वर्सां हांव ते कॉर्डिनेटर संयोजिके जावन काम करतना सुमार असले हाडलें न्ही गेलें हांव हांगा कोडयाळच्या म्हणून लागीं एक सिद्धा कट्टे मुल्की फीडिंग विलेजेस म्हणून आमी सांगता. वय तेणें बरो येताना ती जाल्यार मस्त भायर आयल्ल्यो स्त्रियो म्हणून बघना. एक हांवें ताका सांगचें जाल्यार एक आयताराचे मिसांव हांव पेर्मा इगर्जे वचून आसलीं 2000 इसव्यांत. ते वेताना ते इगर्जेन नातली ते जस्ट हें आनी करतली वावरांनी दिसतली इगर्ज बांदसो आनी तांचे सांगता ते युवा सांगता आमी मेतेर जालीं. मागीर ते सादारण हॉलांत मिसांनी सुरकेलें सकयल हॉल बांदलें. आतां मागीर इगर्ज वयर बांदली. त्या हॉलान बांदतना पाद्राक म्हणूंक लागलो कशें तूं काले समाज सेवा करतना हांगा एक स्त्री संघटन तुका सुरू करयात की म्हण. तशें एक पयलें इनावन्स करतना एक 30 जाणां स्त्रियो सांगत आयल्यो पयले. हांवें सांगलें तुमचें नांव सांगा म्हूण सांगल्यार तोंड उक्तें करनातलीं म्हणल्यार बसून एक तरा कवचें न्ही तशें न्ही. मागीर हांवें चिंतलें त्या वर्साक हांवें हर एका म्हयन्याक एक ट्रेनींग थंय घालें हाफ डे अर्दे दिसाचें. तातूंत खर्च इल्लो आसा न्ही म्हणल्यार इल्लें च्या जायचें इल्लें खावंक जायचें म्हणल्यार ती कांय नासतना सकाळीं फुडें येतात न्ही. एकली हर एकल्यांनी टर्न्स काडून सुरू केलें हांव इडली हाडटा हांव चटणी हाडटा हांव च्या करून हाडून येता तशें. ते हांवें सेकेंड स्टेप कालें केलें म्हळ्यार तांकां तांचे विशयान उलोवप एक 2-3 वाक्यां उबें रावन उलोवप म्हणल्यार तितलें करनातलीं. कॉन्फिडन्स वय
ताच्या उपरांत हांवें त्या हाडलें ते कसले पुरा सवलत रिसोर्सीस घालें पुरो आसात म्हणून आमी ताका PRA टेक्निक्स म्हणटा, पार्टिसिपेटरी रुरल एप्रेजल. लोकां सांगाता आमी करचें ते तातूंत वस्तू डायग्राम आसा, चपाती डायग्राम जावन दुसरे तातूंतल्यान आमकां कळटा की ह्या परिसरांत कसले पुरा रिसोर्सीस आसात म्हणून. तशें तांकां तेय हांवें केलां. दुसरें ट्रेनींग करना हांव मागीर आनीक वर्सां हांव ट्रान्सफर जावन हांव कितें बिदर गेलें तशें. पूण आतां पोरो 20 वर्सांचो तांचो वार्शीक दीस केलो. सादारण एका काजरा पर्यंत केलो तांणी. सांजेर येवन दवरलें बँड ह्या स्त्रियांचे, मागीर एक नाटकुडो ते भायर तावन हाडुल्लो तो, आनी एक सादारण एक पाद्रा तांचे 500 जाणां पाद्रा बसले. आमी सिस्टर चौगा 5 जाणां आसलो. ते व्हडलो एक संभ्रम केलो तांणी. आनी त्या वेळार तांतूं एक आसली स्त्री त्या अध्यक्ष, आनी उरल्यो पुरा म्हज्या वरनी सांगत चडीत मापान ती स्टेजीर आसली आनी उलयतली स्पॉन्टेनियस. ताणें पेपरांक हाडून तुका वेलकम केल्लें ना. ते पळोवन म्हाका हांवें सांगलें म्हाका उलोवंक येताना हांवें सूर करतना ह्या स्त्रियांक उबे रावन उलया म्हणून सांगता. म्हळ्यार तसली परिस्थिती आज इतल्या मट्टा पावल्या जाल्यार म्हाका एकदां दसकायची. सो तो तुमी ओपरलें बी आज जैत व्हडाचो रूख जाला म्हूण सांगचें कांयच. आतां वाराडे म्हणटा ती सिरीत हांव चिंता प्रेसिडेंट. ओके सिस्टर, आतां तो तुमी ताका मोटिवेट केलें आनी तांकां मुखार वचूंक जाय पाठिंबो तुमी दिलो. ताचे सांगातच तुम्ही अनेक वर्तें काम केलां. ताका म्हणटात स्व उद्योगाच्या विशयांत या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या विशयांत सबार स्त्रियांक तुम्ही ट्रेनिंग दिला. ह्या विशयांत एक झळक दिया आनी कितले जण सक्सेस जाल्यात एक सक्सेस स्टोरी पण सांगा. होय, हांव सवोदयांत आसतना म्हळ्यार सुमार एक 2000 to 2004 आमी सर आसली. हांव ते म्हाका आमचो हेच्या विशयान तरबेती नासतना हांवें केल्लें काम. ते म्हणजे BA मात्र जाल्लें ते जाल्यार म्हाका समाज सेवेसान चड नॉलेज नासलें. पूण अवेक म्हणून एक संस्था आसा बँगलोर, ताणें काय कितें म्हळ्यार पयलीं आमी एक 4 संघटन सांगत आयलें. एक आमी डीड्स संस्था आसा, मागीर चौकी म्हणून एक संस्था आसलो, मागीर आदर्श मूडबिद्रे, मागीर आमी सवोदय. आमी एक 4 संस्थांची सांगता येवन एक बीडी उद्यमा विशयांत एक अध्ययन केलें. बीडी कितलें मेळटा स्त्रियांक काम म्हणून. तातूंत इल्लें दळ उणें आसलें काम. ते दळ आमी पर्यायी तांकां कालें करयत म्हणून चिंता पडटली. ते दळ इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन ILO आसा न्ही, तांणी म्हणलें आमी एक 19 lakhs तुमकां रिवॉल्विंग फंड दिता. त्या स्त्रियांक तुमी एक ल्हान एक कालें एक बँक बरी आसता न्ही, तांकां लोन काडून घेवंक अवकाश करून दिया, बिजनेस करूंक या दुसरें कालें करूंक म्हणून आमकां दिलो फंड. मागीर तशें आमच्या संघटनांत हांव स्त्रियांनी हातूंत हांव लोन काडून. ताच्या पयलीं आमी कितें म्हळ्यार हांव एक संस्था आसा बिजनेस ट्रेनींग म्हळ्यार ते ट्रेनींग दितात. तशें TOT ग्रूप एक केलो. आमच्या हर एका संस्थेंत हांव एक 20-20 जाणां सॉलीड ट्रेन सॉलीड आसल्यांक आमी ट्रेन केलें. पयलीं आमी सोशल वर्करांक ट्रेन केलें. तांणी 20 ग्रुपांक जाणांक ट्रेन केलें. तांणी आनी 20. तशें म्हणून हांव चिंता एक सुमार एक 40 ग्रुपाच्या सुमार एक 20 स्त्रियांक म्हळ्यार 800 स्त्रियांक आमी स्वउद्योग विशयांत हें केलें. वय ते पुरो आमी ग्रुपांनी वचून आमच्या संस्था. आनी तातूंत कितें म्हळ्यार आमकां अनुभव एक 20 जाणां स्त्रियो आसा जाल्यार तातूंत एक 18 जाणां म्हणून तातूंत देवल्यांत कामाक. कित्याक म्हळ्यार एक दीस तांकां आमी 100 रुपया दिवंक आसले. ताणें वचून स्वउद्योग कालें इकून येवंक आसलें. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी भायर वताना फस्ट टायम वचें, थोडे फावटी टाप्पा करून दार घालतात. ते पुरो तांकां अनुभव आसाचे वरतना इन्सल्ट जावचें आनी तांणी चड पयशे करून हाडूंक आसले. ते त्या एक 8 दिसाच्या त्या ट्रेनिंगांत असो लायक तांकां अनुभव दिल्लो आमी ट्रेनींग दुसरें. आनी आमी मस्तू तांकां दाखयना एक सोडाचे वेपार व्हडल्या रितीन करता जाल्यार ताची स्टोरी आयकोवची. म्हळ्यार ताणें सांगलें हांव सायकलार व्हरून नासलो, ल्हान एक कांतू काडून घेवन बॉटल्स. मागीर ते चडून वतना हांवें फॅक्ट्री गेल्या. आमी हाचे लागीं गेल्या बेकरी ओनरा लागीं. तुवें कशें सुरू केलें तुजें? ल्हान म्हणटा हांव घरांत करनासलो, ते आतां चडी जालें. तशें विमेनाक आमच्या स्त्रियांक त्या जाग्यार व्हरून आमी अनुभव दिलो. त्या जाल्यार तांकां बगलें गे आनी पुरो ल्हान ल्हान म्हणटा सुरू केलें, एकदम व्हडलें जाल्लें न्ही. एक म्हाका एक हांव चिंता ती हांगाची म्हणून कावूर या बोंदेलची एक स्त्री, तिजो घोव लायनमॅन, तो कम्याक सरतना सरलो. ते जाल्यार तिका दुसरें कालें करचें म्हणून भुरगीं ल्हान आसली. मागीर ताणें तांच्या शेजारच्यांनी सांगलें तूं लोणचें बरें घालताय न्ही, तूं इल्लें चडीत लोणचें बतलें घालून कित्याक करून असो म्हणून. मागीर तिणें ते घरांत इल्लें लोणचें चड घालून सुरू केलें. मागीर आमी गेल्ल्या वेळार पळोवंक एक फॅक्ट्रीत घरांत आसल्या बरी
एक सुमार एक 50,000 म्हणजे महिन्याक ते गळोन आसली ते लोणच्याचे पिकल्स श्यामला पिकल्स म्हणून चिंता त्याला म्हाका तेवढाच आहे ना पूण ती तिका आमी हाडून ग्रुपाक ह्या ग्रुपाक हाडून तिचे तान मागीर पळशें केला तशें मस्त तांकां आमी कितें एक्सपिरियन्स दिल्ल्या वरवीं अनुभव दिल्ल्या वरवीं ती बदल ग्रेट सिस्टर कित्याक म्हणल्यार तुमी आतां अशें सांगतना म्हाका इतली खुशी जाता की आमचे विक्षकी आयकून आसात कित्याक खंयच्याय रितीर इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपणायल्ली तसल्यो स्त्रियो आतां तुमी एक लोणच्याचें उदाहरण दिलें 50,000 म्हणसर जोडटा म्हणून सांगल्यार ते इट्स नॉट ए मिराकल ते काल म्हणटा ताका तिची सकत सांगेन तिच्या आत्मविश्वास म्हणून सांगतात. आतां सिस्टर आतां नेक्स्ट हांवें येवचें जाल्यार स्त्री शोशणाच्या विशयान सांगतात कित्याक म्हळ्यार आमच्या पुरुश प्रधान समाज म्हणून आमी सांगतात थंयसर स्त्रियाक तिचो जागो कितलो म्हणून हांवें परत्यान विवरून सांगची गरज ना पूण तुमकां तें प्रॅक्टिकल गत आसा ह्या विशयांत स्त्री शोशणाच्या विशयांत तुमी तुमचे मिसांव कशें चलोवन आसात. आतां आमचो तें आसचो समजो स्त्री शोशणाक वळख जाल्ल्यांक आमी हें करचें चडावत आतां रिसेंट मेळिल्ली एक केस सांगलें जाल्यार गोव बायला मध्ये ती गोवाक बायलेक डायवर्स दिवंक जाय बायलेक गोवाक डायवर्स दिवंक जाय ते पयलें कशें सुरू जालें म्हणून विचारलें ते चेडूं काजर जावन थंय गेल्लें आनी ताच्या हातांत इल्ले आवय बापायन दिल्ले पयशे आहले ह्या गोवान ते पयशे सारून सुरू केले एक 30-50,000 मिसर आहले ते जाले मागीर ताणें गोवान सुरू केलें म्हाका ते लोन आसा हे लोन आसा म्हणून सुरू केलें मागीर तांच्या मदें ताणें डिसायड केलें की तूं इज्रायल वचूं थंय जावन तुका इल्ले गळी येता पयशे म्हणून मागीर ह्यो गोव ताकाय काम आसलें कंपनींत काम ना म्हणून न्ही ताका 2 फ्लॅटाय आसात ताका बरगल पडना पूण बायल्याच्या हातांत कांयच आसूंक नजो म्हणून इल्लें इल्लें ह्या चेडवाक समजून सुरू केलें आतां कांय नासल्यार तें गळोन येवन 3.5 लाख ताणें लोन केल्लें तें हाणें फारीक केलें मागीर आनीक सार नासा मागीर ताणें चिंतलें हाचे कडेन जियोवचें आनी कश्ट आसा म्हणून इल्लो तेंपां भायर येवन रावता म्हणून 7 वर्सां त्या दादल्यान भायर येवन खंयच्या सेंटरांत रावूंक सुरू केलें मागीर परत ते काण घेता घेवन पाटींग गेलें पाटी वेताना दादल्यान कांय ताका हाडून घालचें जेवंक हाडून घालचें पुरा तुजे पयशे आसा तूं हाडून घाल घरा एक गेस्ट आसा आपलें ताका भायर एक रावूंक दिलें तो भितर रावतालो तशें म्हणटाना हांवें ताच्या कडेन उलोवंक सुरू केलें तूं खंयच्या रितीन म्हणया चड जोड करयेत की तुका म्हळ्यार तुमचे काजर न्ही तुमी साक्रामेंत जोडला तो मोरा पोरा म्हणा आसा रे तुमी ते जियोवंक आसा तशें म्हूण सांगल्यार ताका कांय ताका काल पडून गेला पयशे बायलेचे पयशे तितलेच ते जाल्यार चेडूं म्हणून सांगलें म्हाका कांय ते जिवानंत ना जाल्यार हांवें कित्याक रावचें दिसता त्या देखून म्हाका म्हजी वाट पळयता म्हणून हांव हांगासर येता म्हणून लागलें त्या देखून हांवें ताका तुका घर कर न्हू तुज्या पायारच राव हांगाच तुजें परमनंट रावचें नाका आनी ताका आतां मुखलें एक कालें काम करचें हांव वाट दाखोवन सोडटा आनी ताच्या पायार आसता एक ल्हान एक गडीत हे घडीत आयकतना कशें एक शोशण एक वळख जाल्ल्याच्या झाडां एक मानसीक परिस्थिती कुटुंबाची परिस्थिती कशी आसता पूण तुमी त्या रितीर थंयसर एक समाधान हाडूंक प्रयत्न करून आसात आनी त्या स्त्रियेच्या जिवितांत एक बरो उचवाड हाडूंक तुमी प्रयत्न करून आसात आनी अशें तुमी उलयतना सांगलें सिस्टर कावन्सिलींग म्हणून आजकाल कावन्सिलींग वर्त्याक गरजेचें कित्याक म्हळ्यार हर एका शेतांत हर एका घरांत दादल्याक बायलेक भुरग्यांक वडिलांक सगळ्यांक पळयता कांय न्ही कांय मिसअंडरस्टँडींग आसताच ह्या तसल्या परिस्थितींत तुमी कावन्सिलिंगाच्या विशयांत तुमचो वावर कसो जावन आसा. कावन्सिलींग म्हळ्यार कालच एक केस आयिल्ली म्हाका केस म्हळ्यार हांव काण घेना म्हणून सांगलें आनी 2-3 म्हयन्यान म्हाका ट्रान्सफर आसा पुरो त्या देखून हांव फॉलो अप करूं म्हाका कस जातालें एक केस आयिल्ल्या उपरांत एक सुमार 6 म्हयने म्हणून लागतात ते एक अंतर हाडूंक थंयसर गोव बायलां दोगांय जाणां पियेतात त्या कुटुंबांत त्या देखून बायल पियोन आसता गोव इल्लें काम करता भुरग्यांचें पळोवचें पडटा भुरगीं ल्हान त्या परिस्थितींत आसात त्या देखून हांवें दुसऱ्याचे नंबर दिले आतां पयलीं हांवें म्हणलें केस म्हणून हांवें 3 फावटी पुलीस त्या कुटुंबाक त्या वेल्याच घरात ताका बेश्टावंक म्हळ्यार एक तर असो गुंडा म्हणून सांगी येता त्या रितीचे इथे तुका इजी तुका हें पावना तुजी सकत पावना मस्त रितीन हांवें एक मारी केला ताचे फस्ट केस येता म्हळ्यार तसो अनुभव जाला मस्त एक्स्ट्रीम लायक तशें समालोचन करतना थोडे फावटी तितून मिसर आयकता थोडे फावटी म्हाका भोगलांक हांव सिस्टर म्हणल्यार रेस्पेक्टान मस्तना सोडुल्लें आसा आनी हांव म्हणटा हांव मागतां तुजे खातीर म्हणून हांव मागोन येता कित्याक म्हळ्यार एक म्हज्या जिणेंत 2 गडितां जाल्यांत एक 4थ्या स्टेजीक कॅन्सर पेशंट पावुल्लो डॉक्टरांनी तोय बिदरसो हांव हांगा येयल्ल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें
म्हळ्यार बिदार जावन हाडिल्लें म्हणून हांव मागोवन तांणे बापायन ताका एक घालून 4 म्हयन्यांनी पाटी व्हेलें पूण डॉक्टरांनी 6 म्हयने मात वंता म्हणून दिल्लें लास्ट स्टेज 4th स्टेजी पावला म्हणून आनी ते प्लेयोमॉर्फीक सारकोमा म्हळ्यार एग्रेसीव टायप ते पांयाक जाल्लें ते लंग्सा भितर सेकेंडरी स्प्रेड जाल्लें आनी हांव डेली गेल्ल्या वेळार मागोवन येतालें एक मागीर हांव ICYMचे एनिमेटर जावन आसलें हांगा कुलशेकर आसतालें त्या युवा जाणांनी म्हाका कुमक केलें म्हणून ताका 5,000 जाता आनी घरा एका कुटुंबांत हांव दिवन खर्च ताजो आमचो चिकित्सेचो खर्च मागीर हांवें वाजपेयी स्किमाक घालना मस्तू हांवें हें केलें पूण ताजो बापूय समजावंक सकना म्हळ्यार तांकां गोत्तू ना कॅन्सर म्हळ्यार तुमी बेश्टें ताका दवरला म्हणून मिदरतान येवन म्हाका फोर्स केलें ताका पाटीन धाडून हांव पाटीन धाडून आनी चिंतलें 2 म्हयने वाचत म्हणून हांव फोन करनासलें 2 म्हयने जाले 1 वर्स जालें 2 वर्स जालें मागीर म्हाका वाचला तो मागीर हांवें 2 वर्सां उपरांत पाटी येतो आमी पळया कॅन्सर कालें म्हणून मागीर एज हॉस्पिटल पेट स्कॅन करतना कॅन्सर नील इन द बॉडी म्हणून जालें कॅन्सर ते एक घडीत म्हाका म्हळ्यार देवान म्हाका ती कालें हिलिंगाचो एक सकत दिल्या बरें करचें म्हणून म्हाका एक कची जालें ताचे उपरांत म्हाका एक किडनी फेलियराची एक केस मेळ्ळी ती होन्नावर न्हू आनी वेनलॉक हॉस्पिटलान घाल्लें तें स्त्रीयेक आनी ती म्हाका एकल्यान फोन केलें अशें केस आसा कोणाची तुका वळख आसा की ती कोण डॉक्टर गोत्तू ना हांवें एका नर्साचे नंबर दिले आनी वगेत रावली एक 4-5 दिसां उपरांत म्हाका एक भोगलें वचून पळयल्यार कितें म्हणून हांव गेली पळयता ती बायल मिस राती डायलिसीस केलां येती मोठी सुजला आत्तां मरता मागीर मरता म्हळ्यार युरीन आवटपूट राती डायलिसीस केल्यार 5 ml ना त्या अंतू पॅकेटी तें म्हणून म्हाका भोगलें ही कोणाची आवय जाल्यार म्हजी आवय बरी न्ही म्हळ्यार तशें एक म्हाका भोगलें त्या देखून हांवें तिच्या दुये कडेन प्रचार केलें की आतां तूं हांगा म्हळ्यार कोण डॉक्टर ट्रीट करता म्हणून डॉक्टर तें कालें म्हणून जाल्यार इट इज हॉस्पिटल इज आउटसोर्स्ड म्हणून जालें ते 4 घंटे करचे डायलिसीस 2 घंटे कर 4 घंटेचे पयशे येतात पुरा करप्शन सगळ्यांनी आसा त्या देखून म्हाका ते उलोवंक म्हाका कांय मेन दिसना उलयलें हाच्या पयलें हांव उलयतां त्या देखून 2 घंटेचे कर ना 4 घंटे जाले म्हणजे भायर आनी कांय प्रयोजन ना त्या देखून हांवें तें चिंतलें हांगा आतां दवरल्यार आज फाल्यां मरता ती त्या देखून इमिडियेटली आमी डिस्चार्ज करून कंकनाडी हाडलें कंकनाडी हाडलें तेन्ना डॉक्टर आमी सीदा एमर्जन्सी काडलें ही MICU केस आतां दवरचे तुमी 20,000 एडवान्स भरा म्हणून लागलो तांच्या एकावंटान तिच्या पुताच्या एकावंटान 10,000 आसले हांवें डॉक्टर हाडून म्हणलें 5,000 एडवान्स भरता 5,000 मागीर आमच्या इशिन तिशीन खर्चाक जायचे ना मेडिसीन हाडूंक आनी म्हणलें मागीर इमिडियेटली हांवें सिस्टर जॅनेट आली सुपरिंटेंडंट तिच्या कडेन वचून मेळ्ळी नेक्स्ट डे सकाळीं तिणें म्हणलें आयुश्मान कार्ड करया सिस्टर तांगे BP आसलें म्हणलें आयुश्मान कार्ड केलें त्या देखून ती MICU तुका आली 4 दीस आसली ते क्रिएटीन लास्ट पॉयंट पावुल्ले 5 पॉयंटाच्यान रावले तो डॉक्टर म्हणूंक लागलो आनी गरज ना ICUन दवरचें तुमी वार्डाक शिफ्ट करा म्हणून वार्डान आमी 5 दीस दवरलें क्रिएटीन 1.5 नॉर्मलाक येवन पावलें ताच्या उपरांत आजुनूय ती जिवंत आसा हें 3रे वर्स कांय आतां दुसरो प्रॉब्लेम नात त्या देखून तें आनी एक घडयता हांवें म्हळ्यार हँडल केल्ली केस हांवें चिंतूं ना त्या वेळार हांवें पूण हांवें धैर्य काडून मुखार तुमच्या सेवेच्या जिवितांत असलें घडटना निजाकी आनीक मुखार तुमकां एक व्हरतो अवकाश सोमी करून दिता म्हण सांगल्यार कांयच दुबाव ना सिस्टर आतां कमिंग टू द नेक्स्ट पॉयंट तुमचो आनी एक विशय जावन आसा तुमी सेवा दिवचे असंघटीत क्षेत्र म्हूण आमी सांगता हें असंघटीत क्षेत्र म्हळ्यार कितें आनी थंयसराच्या कामेल्यांची परिगत कशें ह्या विशयांत एक परिचय हांव 2013 म्हजी MSW जालें 11 to 13 2 वर्सां 14 हांव म्हाका जिवनदारा कुलशेकर सेंटर आसा आमचें थंय डायरेक्टर जावन केलें सेंटर डायरेक्टर म्हणून मागीर आमची कॉर्डिनेटर सिस्टर मारियोल आसली आमी दोगांय जाणां सांगलें आमी कालें एक लोकांक पावचें तसलें काम करचें स्त्रियांच्या अभिवृद्धी आमी करनच आसा ते आमचे काले म्हणटात काट्टिट्टा बुत्ती म्हणटात आमी करनच आसा म्हळ्यार स्त्रियो आमी स्त्रियांच्या अभिवृद्धी ते आमचे सायड बाय ते जावनच आसा ते आमी केदाळे बदली ना या स्टॉप करना पूण ताच्या सांगतात आमी एक समाज एक बरेपण जावचें काम करचें म्हणून आलोचन केली आनी दोगांय जाणां आमी पेपरार वाचतना आमकां आयलें असंघटीत क्षेत्र कट्टಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ सवलत म्हणून पूर आयिल्लें पेपरार त्या देखून खंय तें फेसिलिटी मेळटा म्हणटना लेबर ऑफिस म्हणून जालें आमी दोगांय जाणां लेबर ऑफिसाक गेल्या थंय वताना आमकां सगळो बूकूच दिलो तांणी शिकोवंक असंघटीत क्षेत्र म्हळ्यार कालें कोण पुरांतू येतात लायक प्लंबर इलेक्ट्रिशियन म्हळ्यार
कोणाक तुका हें कालें गोत्ते तांचे PF ESI आनी ना पळय कामाची भद्रती ना ते पुरो चडाव तांतू येता आनी तुका ते दळा काटवणां सगळ्यांनी जावन आसली आनी आमी कितें केलें म्हळ्यार तांचे कडेन उलोवन आयलें आनी ताचे वयर एक आमी एक ल्हान प्रोजेक्ट बरयलें एक सुमार एक हांव चिंता एक 30 लाखांचें ते प्रोजेक्ट आमकां सँक्शन जालें फास्ट तशें दोग जाणांक बरी उर्बा आयली आनी आमची तेगा जाणां समाज सेवक आसली सांगाता ताच्या सांगाता आमी फस्ट एक तांचे एक स्किमा बरोवन आमी जीवनधारा केंद्रांत म्हणून गेलें आनी हाच्या विशयान काम करता म्हणून सांगलें आमी मायेर दिता म्हणून सांगलें आनी पुरा तांचें हें घालें 14 स्किम्स आसात पळय ते पुरा गेलें कांय बरें स्कॉलरशीप मॅटर्निटी बेनिफीट तांकां अपघात विमे इन्शुरन्स तें पुरा आसलें घालें तांतू आनी पॅम्पलेट काडून जाग्या जाग्याक हें काम करतात पळय तें गेलीं आमी वचून म्हळ्यार सगळो दीस आमी तशें गोवन आसलें काटवणां तांचे कडेन बरो मेळोन चडावत आमकां मेळिल्ले उत्तरा कर्नाटकाचे इशे मायग्रेट जाल्ले हाडले न्ही तावन इशे आमचे हांव चिंता एका वर्सा आमी उण्यारून एक 30,000 लोकांक मेळ्ळें त्या वर्सा ग्रेट सिस्टर ग्रेट 2016 आनी तुमी त्या 30,000 लोकांक एका वर्सा 30,000 म्हळ्यार आमी आतां सुमार 1 लाख आमी सर आमी पावले घेवन सो तशें तुमच्या असंघटीत कार्मिकांक तुमी सांगाता हाडले आनी गव्हर्मेंटांतल्यान कितले फॅसिलिटीज मेळटा आनी तांच्या भुरग्यांक कितें सकट फॅसिलिटी मेळटा तांचे एज्युकेशनाक कितलें मेळटा इतलें सकट तुमी केलें म्हळ्यार कार्ड करूंक घालें रजिस्ट्रेशन करन तांचे कार्मिकारा कार्ड म्हणून तें पयलीं आमी आतांच बरोवन दिवंक आहलें तें पुरा तांचें एप्लिकेशन इवन तो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताजे सिग्नेचर तें पुरा आमी करतलें थोड्या पटी ते घालनातले सिग्नेचर आमी एक फायल म्हळ्यार एक 10 जाणांचे केल्ल्या उपरांत त्या एरियान कोण आसा तांचे कडेन वचून एक सुमार एक 40 जाताना आमी व्हरून दितलें 40-50 जाताना तशें आनी कार्डाय आमकां तशें तें मेळटलें आनी ती रिन्यू एका वर्सा रिन्यू मागीर थोड्या पटी 3 वर्सां रिन्यू एका वर्सा उपरांत तांकां एप्लाय करूंक कार्ड जावन एका वर्सा उपरांत तांचे स्कॉलरशीप तशें अंतर आमी एप्लाय करूं तें आमी पुरा तांचे लोकांचे कॉन्टॅक्ट आसले सो अशें तुमच्या ह्या मिसवांत असंघटीत कार्मीक कितले आसात तांच्या कुटुंबांत तुमी एक संतोष हाडलो तांची प्रतिक्रिया कशी आसली ताणें आमचें एक शॉर्ट फिल्म काडलां आमच्या संस्थेंत हांव तातूंत तांणी तांचें संभाशण आसा म्हळ्यार पयलें तांकां कांयच गोतू नासलें खाली असले सवलती आसात अशें आमकां सहाय्य जाता म्हळ्यार थोड्या पटी एक पडोवन मरतात ते जाल्यार तांचो कंबोत जीवन असो कंबोत एक मोडल्या पर्यंत घरा कांय तांकां दुसरो आदार ना ते जाल्यार तांकां 2 लाख तांचे हें मेळटना काले विमे मेळटा म्हणटाना तांकां संतोश जाता आतां पोरूच एकलो सरलो इवन सरले उपरांत तांचे पयशे मेळटात तेय आमच्या सोशल वर्करान काम करनासा ताचे विशयान काजाराचे इतले 50,000 म्हणल्यार ते करतात इमिडिएटली तशें म्हणटाना त्या कुटुंबाक थोडे फावटी काजार जावं की तांकां म्हळ्यार पयशे आसना न्ही 50,000 चडान मेळटा म्हणटाना तशें आनी मरणाचें हें करूं की 10,000 देत करूं सो इतली सकट योजना आसात त्या योजना सकट तुमी स्टडी केल्या आनी ते योजना तुमी असल्या कार्मिकांक तुमी दिले निचायकी सोम्याचे एक वर्ते मिसावन तुमी केलें सिस्टर आनी आतां मुंदरून वेचें जाल्यार नेक्स्ट येता शिक्षण क्षेत्रांत तुमी ओपन स्कुलिंगांत तुमचो जाय तितलो मुक्त शाले म्हूण आमी सांगता ओपन स्कूल म्हणटा ह्या विशयांत तुमी केल्ल्या वावरा विशयांत तुमच्या सेवे विशयांत एक झळक आनी एक वळख ॲक्च्युली हांव चिंता आमचे सिस्टर मिडियाट्रीस म्हणून आसली हांगा HM जावन आसली रेमंड्स ती पयलें तातूंत प्रिंसिपाल जावन आसली पूण केदळ स्टार्ट जाल्यो म्हणून म्हाका उडास ना पूण हांव समाज सेवक जावन 2000 इसवेंत हांगा सवोदयांत आसतना मस्त जाणां भुरग्यांनी म्हाका ह्या गुरपूरच्या एरियांत तुमचे इस्कल ते वामांजूर आसा तितले पयशे येवंक जायना तशें बरें सांगून सुरू केलें मागीर हांवें रोज मिस्टेक इस्कलांत आयतार हांवें स्टार्ट केलें सुमार म्हाका एक 30 आमीसर भुरगीं मेळ्ळी आनी 1-2 वर्सां हांवें चलोवन आयलें मागीर तांकां हांवें कन्विन्स करन इशें हाडलें तो एक वावर म्हळ्यार हांव एक सब्जेक्ट तातूंत करनासली मागीर दुसरें टिचरां इस्कलां शिकोवचें पार्ट टायम शिकोवचें तें घालून ते सब्जेक्ट तांकां दिवन तशें तातूंत थोड्या जाणांनी पळय 10वी करूंक जावं कुतू जायना मुंदर वचूंकूच जायना म्हाका एक आनीक उडास आसा एकलो भुरगो तो 10वींत हांव चिंता 2-3 फावटी फेल जाल्लो अशें इस्कलां आनी तूं ओपन स्कुलांत 1-2 फावटी शिकोवन म्हणून पास जावन आतां तो भायल्या गांवांत काम करनासा आमचें मुख्य हें म्हळ्यार तुका 10वेचें सर्टिफिकेट जायचेच तें ना जाल्यार तुका मुखार एक लायसन्स करूं की भोंव पूण हातूंत तांकां मेळ्ळ्यार मस्त तांकां फायद्याचें पडटा कोणाक शिकूंक जायना कोणाक कस जातात स्पेशली तांकां थोड्या जाणां इंग्लीश कस जातात
मॅथ्स करतात सायन्स करतात पूण हे सब्जेक्ट इल्ले मॅथ्स ना तांतूं सुलाभ आसात पण जाल्यार तांकां मेळची ती सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटाची SSLC इक्वल सो तशें आसलें एक प्रोविजन तुमी तशें जाल्यार भुरग्यांच्या जिवितान तुमी दिले आनी तांच्या जिवितान ते उंच वाडयलो. आतां तुमी सांगले एक भुरगो भायल्या गांवांत काम करून आसा एक मात्र न्ही वस्तू जाण आसात म्हळ्यार ताचे लायफ पळयलां त्या देखून आनी उरली तांचे पायर खंय पावल्यात. इट्स ए ग्रेट मिशन. आनी आतां आमच्या समाजाचे आनी एक खर्ग ते जावन आसा चायल्ड लेबर म्हणून आमी सांगता. चायल्ड लेबर म्हणून सांगल्यार भुरग्यांक कामाक घालचें. आतां इल्लीशी जागृती जाल्या पूण पेपराचेर पुरा 100% साक्षरता म्हणून आमी सांगता जाल्यारय थोडे कडेन आजुनूय बाल कार्मिक म्हणून आमी सांगता चायल्ड लेबरर्स आसात. ह्या विशयांत तुमी व्हरतो वावर दिला, ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात सिस्टर? म्हाका 2004 इस्वेंत हांगा एक 4 वर्सां काम केल्ल्या उपरांत हांवें म्हणलें हांव ट्रेन्ड सोशल वर्कर न्ही ते धाड खाली म्हजी डिग्री जाल्ली मात्र थंय जावन म्हाका परत बिदराक धाडलें. थंय टॅक्निकल इस्कॉल बांदिल्लें पूण स्टार्ट करून नासलें. ती एक सिस्टर आमची मुखार म्हज्या मुखार आसली ती आयिल्ल्यांक इल्लें शिवणेचें म्हणून मॅशिनांनी आहलें शिवणेचें इल्लें शिकोवचें मागीर इल्लें स्पोकन इंग्लीश क्लास करचें तशें करनासली. मागीर हांव थंय गेल्ल्या उपरांत सगळ्यांनी म्हाका सूट केलें सांगलें ते हॉस्टेल करचें भुरग्यांनी थंय येवन रावचें आनी थंयच तांकां शिकयचें म्हणून. तशें हांवें एक ब्रोशर आनी करून हाडलें दिवन एक सुमार एक फस्ट बॅचान म्हाका 30-35 भुरगीं मेळ्ळ्या चेडवां भुरगीं. ते हॉस्टेल सूट केलें तांकां स्पोकन इंग्लीश, कंप्युटर सायन्स, सेक्रेटरी प्रॅक्टीस, इंग्लीश टायपींग, टेलरींग आनी म्हजे कम्युनिकेशन स्किल्स, लायफ स्किल्स ते म्हजे सब्जेक्ट आनी स्पोकन 3 म्हजे सब्जेक्ट आहले. म्हळ्यार हांव तांतूं म्हळ्यार म्हजें इंग्लीश लिटरेचर न्ही डिग्रेंत ते म्हाका ते फायद्याक पडलें. तशें ते सब्जेक्ट हांव काडून आसलें. तशें पयलीं हांव भुरग्यांक ते येताना तांकां केस उगोवंकू तांकां ड्रेस करूंक तांकां टॉयलेट ट्रेनींग दिवचें पडलें. म्हळ्यार ते बायलुसिमेक ताजे टॉयलेट न्ही त्या मट्टाचेर आसली. ते एक म्हाका पयल्यांचें बॅच मस्त टफ जालें. म्हळ्यार तांकां पुरा ट्रेनींग हांव सकाळ रातीन 2 वरां भितर तांचे फाटल्यान आसतलें आनी न्हिदचे भितर मागीर येवन न्हिदतलीं. तशें हांवें ते टॅक्निकल स्कूल ते म्हाका सुरू करूंक सांगलें हांवें सुरू केलें. ताच्या सांगाताच दिसाक एक मस्त जाण स्टुडंट स्पोकन इंग्लिशाक म्हणून पयले सिस्टान इल्लें सुरू कर दिशीन आयिल्ली न्ही तशें दिसांनी हांव सुरू केलें. त्या देखून हांवें म्हजें सिलेबस तुका म्हळ्यार थंय एक PUC जाल्यार डिग्री जाल्यार CAT CAT म्हणून वाचूंक येनासलें तांकां फावंडेशन ना इंग्लिशाक. तशें हांवें हांगाचे LKG UKGचे बूक 10th मिसर व्हरून इंग्लीश मिडियमाचे तांकां हांवें म्हजें एक सिलेबस घालून स्टार्ट केलें. म्हळ्यार एक फोनिक्स म्हणटा आमी ते सावंड आहात पळय बावेल सावंड कॉन्सनेंट सावंड ते कशे जातात I-E-I-O-U ते घालून हे कॅट ऑन ए मॅट तशें म्हळ्यार ल्हान ल्हान रितीन शिकोवन मागीर ताका प्रेजेंट टेन्सस आसा तेन्ना एक 1000 मिसर वर्ब्स ड्रील करतलीं हांव तांकां प्रेजेंट टेन्स पास म्हळ्यार मेन आमी उलोवचें टेन्सान न्ही ते तांकां तारो ग्रास्प मेळ्ळ्यार मागीर ते उलोवंक शकतात. तशें हांवें सुमार एक 100,000 युथांक हांवें स्पोकन इंग्लीश शिकयलां 6 वर्सांनी. सो शिकयलें मात्र न्ही तांकां चायल्ड लेबरांतल्यान भायर हाडना. चायल्ड लेबराचें सेपरेट आसलें. ती एका वर्साक म्हळ्यार म्हाका 3 वर्सां मात्र ते प्रोजेक्ट DC ऑफिसांत हांव ते ऑर्बिट म्हणून आसा हांगासो CODP आसले बरें संस्थो ताणें म्हाका विचारलें तुमी करतात की सो जावगो आसा न्ही म्हणून हांवें जायत म्हणलें. तशें गाद्याच्या मेरेर म्हळ्यार व्हडा भुरगीं ल्हान भुरग्यांक कळोन आसलें न्ही तांकां बरो सुटोवन हाडन खंय जावन हांगा हाडलें ते धांवतलीं बर्त्यान वचून पाटी वचून हाडन. तशें एका बॅचान हांव म्हणटा एक सुमार 55 to 60 भुरगीं म्हाका मेळ्ळ्यां. ते 3 वर्सां म्हणटाना एक 200 भुरग्यां मिसर आमी शिकयलां. ते सेपरेट आहलें हे टॅक्निकल इस्कल सेपरेट 35 भुरगीं आमी NI OSच्या अंडर हें केल्लें मागीर कम्युनिटी कॉलेज तातूंत हांव कोर्सस हांकां हें चायल्ड लेबर आमकां ती DC ऑफिसांत मेळ्ळें. तातूंत आमकां ह्या भुरग्यांक आयडेंटिफाय करून तांकां शिकोवन मागीर तांच्या एजी प्रमाणे आतां 5 वर्सांचें भुरगें जाल्यार ताका आमी फस्ट स्टँडर्डाक घालचें. 8 वर्सांचें भुरगें जाल्यार व्हरून मागीर 3rd स्टँडर्ड म्हळ्यार हांगा आमी फावंडेशन वाचून बरोवंक फावंडेशन दितात. पूण म्हाका कितें भोगलें म्हळ्यार ती भुरगीं मस्त टॅलंटेड. तुका डान्स 1-2 फावटी शिकयले तांच्या कल्चरान तितू आसा. मागीर ते सिंगींग आसा ताचे ताळा पळय ते ताणें ताळा घालून भजन म्हणचें त्या देखून ताळाय तांच्या कल्चरांत आसा. मस्त तुका हें पडोवन इवन तुका तांकां लेटरां शिकोवंक आवडटा मस्त त्रास बघून एका वर्सांनी सुमार वाचून बरोवचें ती पावल्यान
आनी आमकां ती इस्का लागून घालून जाल्यार भोव अपुरबायचे तुमचे बी हांव सिस्टर कित्याक म्हळ्यार तुमी एक समाज सेवक जावन बाल कार्मिकांक कितें दिलें तुमी वोकेशनल ट्रेनिंग तें दिलें हर एकल्याक ताच्या पांयार रावचें बरें केलें आनी समाज सेवा म्हणटना समाजींत आनी एक कर्ग आसा ड्रग्स ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात ड्रग्स म्हणटना हांवें तें हांगा पेपरांनी वाचून हाडली म्हळ्यार इतवन हांगा कोडयाळच्या बंदराक एक सगळे कितल्या टन्नाचे एक हाडाग आमी शिप्पू म्हणटना ड्रग्साचे आयला म्हणटना कितले ड्रग्सांक सराबराज जाता म्हणून चिंती येत न्ही तुका ल्हान ल्हान वेहिकल आनी सादारण वाठार जाता एक व्हडलें एक शिप्पू तांकां येवन रावून ते हांगा कालें ड्रग्स माफिया जावनूच आसा म्हणटना कितल्या वाठार हे आसा म्हणून तशें म्हाका हें जालें एक म्हाका केस मेळ्ळी एक फावटी म्हाका फोन आयले एक चेडो हांव चिंता 5व्या क्लासीन जावन सुरू केलें ड्रग एडिक्ट जावन तो फर्स्ट PUCन फेल जाल्लो ताका इतलो हें जाल्लें कित्याक घरा ताका वातावरण शेजारचे तातूंत तूं बुडोवन गेलें चेरके तुका कालें करी येत गे हांगा डी एडिक्शन सेंटर ड्रग्साक नात तूं दादल्यांक आनी डी एडिक्शन सेंटराक घालता ह्या भुरग्याक कालें करी येत म्हणून फोन आयले त्या देखून हांवें त्या डी एडिक्शन सेंटर अल्कोहोलीचे ताकाच विचारलें फोन करून अशें चेटक्या भुरग्याक दवरयत की तो आतां जस्ट 17 वर्सांचो जाय तो दवरता म्हणून लागलें मागीर हांवें घरा वचून ताची इल्ली स्टडी करून सुरू केली एक्चुअली ती आतां न्यू लायफाक गेल्यांत आनी तो चरको एडॉप्टेड चायल्ड एडॉप्ट केल्लो तांणी तो हांव चिंता 5वेक येताना ताका नेबर्सांनी म्हणलें तो मरांचो तुका तांणी आण दवरलो म्हणून ही एक्चुअली इल्ली आशिल्ली कुटुंब वस्तू दुबळें कुटुंब कांय न्ही ती ताका ताचे पर्सनॅलिटी ताका हें जालें क्लॅश जालें इन्फिरियरिटी बघली आनी तेणें पुरो कोण पुरो आसात पळय नेबर्स तांच्या सांगात वचून केळोंक स्टार्ट केलें ताणें नातलो रिलेशन क्युर्डेर आहलो मागीर तांचे सांगात तूं बगचूंक गेलें ते चेडे गांजा ओडटले ते 5व्या क्लासीन ताणें गांजा ओडूं सुरू केलें जालें गी मुखारसून हांव चिंता मागीर हांव तुमकां खंयचे पुरो ड्रग्स केले MD MA ड्रग्सान खंयचे पुरो विंगड हायर ड्रग्स पुरो सेवन जालें आतांचें आनी हांव चिंता आतां मायेत दिवं कोणाक जाय जाल्यार ताका दवरून अशें तशें आसा सो मागीर कशें तो ताच्यान भायर आयलो मागीर ताका 3 म्हयने हांवें डी एडिक्शनाक गेलें हाडल्या उपरांत आवय म्हणून लागली आनी ह्या परिस्थितींत आमी दवरना कित्याक म्हळ्यार तो आयलो गे नांगे दिसल्यान सिगरेट पॅकेटी आमच्या कंपाउंडाक पडून आसात सिग्नल दिवंक ताका म्हणून म्हळ्यार आयला गे नांगे ह्या घरांत त्या देखून आमी बेंगलोर व्हरता आमच्या सयऱ्यांच्या घरा ते दुसरे भुरगे आसात त्या भुरग्यां सांगात आमी थंय शिकयता ताका कालें ग्राफीक डिजायन कालें बरें करूंक जाय तशें ताजें एम आसात पूण आतां प्रस्तूत कालें जालां गुत्त ना पूण लास्ट इयर ती मेळिल्ली केस आनी एक विशय तुमी एक सोशल वर्कर जाल्ल्यान म्हाका विचारचें पडटा सिस्टर आनी तें जावन आसा ह्युमन ट्राफिकींग म्हणटा आमी मानव कळसाकारिकी आयच्या काळार पयलें तो नायलें भोव पुरातन रितीचें ट्रेडींग हें जाल्यार आयच्या काळार तें सजीव आसा जिवंत आसा ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात हें आमचे महावडील न्ही सिस्टर ज्योती आनी UISG म्हणटा आमी युनियन ऑफ इंटरनॅशनल सुपिरियर जनरल्स ते रोमांत ती सांगाता मेळ्ळ्या वेळार हांव चिंता 2009 ते वेळार तांणी संवसारभर कितें जावन आसा म्हणून एक परिशिलन केलें ताच्या उपरांत तांणी सगळ्या रिलिजियसांक सांगाता हाडून नेटवर्क करन हाच्या विशयांत मायेत दिवची आनी आतां हांगा नॉर्थ इस्टाचो कोणूय भुरगो मेळ्ळो जाल्यार म्हाका तेंची वळख आसा म्हळ्यार आमचें नेटवर्क आसा आमी तांकां तें पाठयना वेगळो असो भुरगो आसा तुमच्या जावन ताका आयडेंटिफाय करा खंय जावन तशें एक नेटवर्क तिणें येवन तें पयलें ट्रेनींग मेळ्ळें ट्रेनींग म्हळ्यार ते तांणी एक परिस्थिती समजून काडून गेले 2009 ताच्या उपरांत पयलें मिटींग आमचें थंय गोवा जालें तिणें आमचे संस्था मात्र दुसऱ्या संस्थेच्या कॉंग्रिगेशनाच्या सुपिरियर जनरलांक सांगून त्या सिस्टरांक सांगात हाडून पयलें एक अमृत म्हणून एक स्टार्ट केलें आमचें नेटवर्क एसोसिएशन ऑफ म्हळ्यार एंटी ह्युमन ट्राफिकींग तशें मागीर आतां 14th एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग ह्या वर्सा चलोवन आसा म्हळ्यार 14 वर्सां जावन आयली न्ही 15 वर्सां वय आमी रेग्युलर ते मिटींग करनच आसा हांव तातूंत एक्झिक्युटीव कमिटीचे मेंबर जावन आसा म्हळ्यार नॅशनल लेवल आनी आमचे रिजनल लेवल हर एक रिजन आतां कर्नाटका रिजनान ती आमची एक्टीव आसा पुरा सडावत पुरा राज्यान एक आमचें संघटन आसा तशें तातूंत एकली प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तशें आसा आनी आमी कार्यक्रम आमी स्थळी वावर खंय करता पळय हांव चिंता पुरा आमच्या बेत्तन इस्कलांत सडावत आमी वचून मायेत दिल्या सोशल सेंटरांत वचून मायेत दिल्या आनी खंय पुरो म्हाका अवकाश मेळटा पळय थंय आतां पोर विमेन्स डे आमी केलें
9 तारखेर तेन्ना पुरा विमान आयली एक सुमारे 15 मिनिटाच्या विशयांत उलयलें ड्रग्सा विशयांत आनी एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग ताच्या विशयांत खंयच पुरो अवकाश मेळटा ताच्या विशयांत मायेत दिवन तसो आनी खंय जर अशें भुरगीं सांपडल्यान आनी मायेत मेळटा म्हणून सांगल्यार आमी ताच्या विशयांत कॉन्टॅक्ट करता. एक म्हाका कोडयाळान कशें घडटा म्हणून एक मेळिल्लें घडी सांगचें जाल्यार हांव एक रेल्वे स्टेशनाक एक 4 वरां तितल्या पावल्लीं न्ही पाटी येवची काही निदान उडासना म्हाका 3-4 वर्सां पयलें आनी म्हाका ऑटो जाय म्हणून एकल्यार सांगलें ते तो एंगेज आसा म्हणून सांगलें कोणाक म्हणून सांगलें म्हळ्यार आतां आमच्या ट्रेनार चेडवां येतात ती बार गर्ल्स जावन आमी तांकां हॉटलांक व्हरूंक मागीर रातीची एक ट्रेन आसा तितून तूं पाटी वता जाल्यार राती आमी तांकां पाटी हाडूंक आसा ती एक परिस्थिती आनी येदोळी हांव तें ओपन करूंक शकना जावन आसा गे म्हणून कशें उक्तें करचें म्हणून गोत्तू पूण असं न्ही घडिता आज जावन आसात. आमी थोड्या फावटी इस्कॉलांत एक प्रेस्टिजियस इस्कॉलाक गेल्यार 8वे 9वेची 10वेची तांच्या लिपस्टिका खातीर तांच्या काल्या आर्टिफिशियल घालच्या खातीर राती न्हिदोवन पटी आयिल्लीं थोडी प्रेग्नेंट तले पुरो केसीस. इवन म्हाका एक जैलाचे म्हळ्यार आवय आनी 2 जाण ते दादले ते जैलांत आसा ते पॉक्सो एक्ट म्हळ्यार चेडूं 16 वर्सांचें जाल्लें ते घोव सरलो म्हणून आवय एक हॉटलांत केअरटेकर जावन हॉस्पिटलान काम करता जाल्यार 2 दादल्याचें वळख जाली ताणें एका पिवंक शिकयलें आनी पिवंक दिलें आनी चेडूं आमी वचून पळयता म्हणून चेडवा काडून गेले. चेडूं एक 7-8 म्हयने तांच्या घरा दवरलें दिसता. मागीर ते आशा कार्यकर्ता तांणी गेल्ल्या वेळार ते चेडूं तांकां म्हाका रावूंक नाका अशें म्हणल्यार मागीर आतां केस घालून ती आवय आनी 2 जाण ते दादले क्रिस्तांवचे दादले अंतू आसात जैलांत आसात. ते चेडूं आमच्या सांगात आशिल्लें मागीर आतां ताचे फुडारा खातीर आमी ट्राय करना. सिस्टर निजय की तुमी थोडी घडीत सांगतना आंग शिरशिरता कित्याक म्हळ्यार समाजीत कितें जावन आसा आनी समाज सेवक ही जावन तुमी असली घडीत व्यवहारान सांगतना तुमच्या जिणेन तुमी कितले व्हडले एक मिसाव हाती घेतला म्हणून सांगूंक निजय की आमकां वरचो संतोष आनी अभिमान भोगता. सिस्टर आतां कार्यक्रम मुंदारसून गेल्यार तुमच्या लागीं उलयल्यार 1-2 न्ही कितले विशयाचेर तुमी घंटे घटले उलोवचे इतले तुमच्या लागीं स्टॉक आसा तुमच्या लागीं विशय आसात उलोवचेच आसले. आतां कार्यक्रमाच्या निमाण्या अंतर आनी एक विशय तुमच्या लागीं म्हाका विचारूंक जाय भुरग्यांच्या हक्का विशयान कित्याक म्हळ्यार हक्का म्हणून सांगल्यार आमी चिंचें काले हक्का खाली वडाक मात्र आसात पूण निसायकी भुरग्यांकी हक्का आसात ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात. तांकां एक अभिवृद्धी ಒಂದು हक्क म्हळ्यार तांकां तांची बेळवणगी तांकां अधिकार आसा. आतां ते हक्क म्हळ्यार आमी सांगच्या भुरग्यांनी ते वचून वच हांगा वचून वचो त्या बरें आमी व्हडांनी तांकां आपोवन व्हरचें म्हळ्यार तांकां एक तांचे विकास ಒಂದು हक्क म्हणटा कन्नडांत आमी तांची अभिवृद्धी जावच्या खातीर ते एक आमी वातावरण दिवचें म्हळ्यार भुरग्यांक मिनिमम 14 वर्सां भितर कामाक लावन वचो तांकां इस्कॉलाक घालूंक आसा. 18 वर्सां भितर गलीचेत पूण जायना जाल्यार 14 वर्सां भितर तांकां इस्कॉलाक म्हळ्यार ते एक तांणी बालकार्मिक ते करून वचो कालें बाल जावन वचो म्हळ्यार तांची अभिवृद्धी जायचे म्हणून ते मागीर तांकां रक्षणें जायचें तांकां कितें म्हणटात आमी दुसऱ्या तावन त्या देखून भुरग्यांक खंय कोणाच्या कोणाचें प्रोटेक्शन वय कोणाच्या हातांत खंय सोडचें न्ही. आतां खंय आपूण व्हरता जाल्यार तांचे सांगात आसाचें कोणाच्या एकल्याच्या घरा व्हरून आमी सोडनारचें. आतां एक केस सांगिल्ली तसलें तशें तांकां प्रोटेक्शन तांकां आसा. तांकां जियोवचे हक्क आसा बदुको हक्क म्हणटा आमी म्हळ्यार आतां फिटिसायड काले म्हणटात भ्रूण हत्ये ते पुरो जावन आसा ते इल्लिगल कानून भायर कित्याक केलां म्हळ्यार तांणी ती मनीस एक पिंपरे पोटांत आसतना जावन जल्म मरच्या मिसर ताका एक जियोवचे हक्क आसा ते आमी तांकां प्रोटेक्ट करूंक आसा. ही प्रमुख जावन तांची हक्कां आमी अभिवृद्धी ती आमी कालें करता म्हळ्यार खंय पुरो इस्कॉला वेता हांव कित्याक म्हळ्यार एक केस म्हाका मेळिल्ली एका हळ्ळेच्या इस्कॉलांत ते भुरगे 2 हप्ते इस्कॉलाक तेवना ते भुरगे कालें करता म्हळ्यार सकाळीं टिफीन घरा थावन येता बुड्यांक वेचें आनी खंय भोंवचें आनी संजे टायमार घरा वेचें तांकां पेरंट्सांकी गुर्तू ना टिचरांकी गुर्तू ना म्हळ्यार टिचरांनी तांकां येवना जाल्यार पडोवन गेल्लें ना. एक सुमार 4-5 वर्सां पयलें घडलें. मागीर आमी अशें पळयतना मागीर आमी घरा गेल्या थंय येताना चेडो येता म्हणटा मागीर आमी सांगलें तुमी इल्लो ताका फॉलो अप गरजे जाता ना जाल्यार खंय वता म्हणून मागीर तांकां कळलें की बुड्यार वचून बसून फाटी येता म्हणून ते जाल्यार तांचें जावन एक शिक्षण मेळचें हक्की न्ही तांकां हक्क न्ही ते शिक्षणाचो हक्क म्हणटा न्ही ते म्हणना जाल्यार तांतूं जावन तांकां वंचीत जाता न्ही. आनी आतां बालकार्मिक ते इंत म्हाका भोगलें खंय बिदरांत खंयच्या रितीचे भुरगीं त्या इवन आमकां हें मेळना बॉन्डेड लेबर आसा जितदाळो ते जितदाळो कशें जाता म्हळ्यार हे आमचे आवय बापूय कालें करतात म्हळ्यार रीण काडटात काजाराक घे हाका घे ताका घे म्हणून
एक 5,000 काढल्यार ते लँडलॉर्ड आसा न्ही ताका बड्डी 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 म्हणून ते 20,000 जातात आनी आनी मोरच्या मिसा ते फारीक जायनात आनी त्या चेड्यांक आपले वर्साक तुका म्हणजे 8,000 दिनात ते तांदूळ तांदूळ 16 घंटे काम करूंक ताच्या गाद्यान हे कितले 12 वर्सांचे 13 वर्स 14 वर्सांचे भुरगे आमच्या जिविताचे एक कूस आम्ही पळयता अनेक कुशीन कितलो काळोख आसा त्या काळोखा भितर कसले नमुन्याची गणित घडतात तुम्ही आता तुमच्या सांगात बसून वेळ पाशार जाल्लोच म्हाका कळितला देव बरें करूं सिस्टर भोव अपूर्वय तुमचो मोलादीक वेळ आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या विक्षका संगी एक वर्ती माहिती दिवंक तुम्ही हांगासर या आमच्या स्टुडिओक आयल्यात पळोवप्यांच्या नावी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां कार्यक्रमाच्या निमाण्या अंतर आसा देखून तुमचो एक मोठो संदेश आमच्या विक्षकांक म्हाका कितें सांगूंक जाय जें म्हळ्यार हे सगळो संवसारच म्हजें कुटुंब त्या देखून आमी हर एकल्यानी आमी त्या विशयान चिंतेचें एक आमचे मदें संबंध आसचो आत्मसंबंध आमच्या कुटुंबांत आसचो रक्त संबंध आनी आमच्या भोंवतणी आमी आसचो आत्मसंबंध आनी आत्मसंबंध म्हणटा देव एकलोच आमी सर आत्मे देवा ते एक जाता म्हळ्यार आमचो संबंध एकच जाता ते आमी समजून काण गेल्यार आमी हर एक हे मनशां आमी सांगाता मेळटना आमकां कितें जाता ह्यो म्हजो भाव आनी भयण कित्याक तें आसो संबंध आत्मसंबंध तें आमकां प्रेरीत करता हेरांक पावोवंक गरजेक पावोवंक आनी तेंच जावन आसा म्हज्या जिणेंत प्रेरण म्हळ्यार अकरेक एका देवाती आमी सगळां एक जाता आनी आमी पुरा भाव आनी भयणी त्या देखून खंयच्या कुटुंबाक वेतानाय तांणी म्हाका म्हजे सांगितलं तसो संबंध तांणी दवरला हांव तांच्या कुटुंबाच्या सांद्या बरी थँक्यू सिस्टर देव बरें करूं देव बरें करूं भोव अपूर्वय इतलो वेळ तुम्ही इंच म्हणल्या बरें जिविताच्या विविध आयामांत खंयच्या रितीर तुम्ही सेवा दिवन आसात हे तुम्ही भोव अपूर्वय रितीर आमच्या विक्षका संगी वांटून घेतले देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नावी आमी तुमकां स बरें मागता तुमच्या मिसावान तिरासण मागता आनी बळ भलायकी लांब आवक सर्वीस फॉर देव तुमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागता आनी अशेंच आनी मुखारी दुसऱ्या विशयाचेर आमच्या विक्षकांक तुमची मोलादीक माहिती दिवंक आमचे संगी येया म्हूण मोगान आमी तुमकां विनंती करता हो एक अवकाश म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका हांव धन्यवाद पटयता बरोवन हांव सांगून आसली एक फावटी म्हाका भास करूंक जाय म्हणून पूण आज हो अवकाश म्हाका केल्ल्या खातीर आनी उक्त्यान म्हजीं बोगणां उसारूंक हांव खंडीत जावन म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा तुका धन्यवाद थँक्यू देव बरें करूं सिस्टर मोगाच्या विक्षकान भोव अपूर्वय येदोळ पर्यंत हर एका सेकंडाक म्हणले बरी एक नवी माहिती तुमच्या मुखार दवरली आमच्या आनी तुमच्या मोगाची जावन आसली मनादीक सिस्टर अन्ना मरिया हिणें तिच्या जिवितांत तिच्या समर्पित जिवितांत आनी तशेंच तिच्या ह्या एक सामाजीक सेवेच्या जिवितांत घडली भोव अपूर्वयाची गणितां आमकां एक वर्ते लिसांव जावन आसात आमकां एक प्रेरण जावन आसात देखून आमी सर्व तिच्या मिसावां खातीर मागया आनी सर तर हो एपिसोड तुमकां बरो लागलो जाल्यार दया करून हेरां संगी हो एपिसोड तुमी शेअर करा आनी एपिसोडाक एक लायक दिया आनी ह्या एपिसोडा विशयान तुमकां कितें सांगूंक आसा कमेंट बॉक्सांत एक कमेंट बरया सिस्टरीक सर्व बरें मागा येदोळ पर्यंत भोव अपूर्वयाच्या ह्या बसाबस कार्यक्रमांत तुमी सांगत दिल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो मुखलो अंकडो आराम जाता म्हणसर आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी देव बरें करूं